मोगाच्या भाऊ भयणीनो पावस येता भायर आमी इल्लीशीं जाणां आसा येतालीं वाटेर आसात पूण चिंता पयल्यान पयलें रेतीरेक आयल्या तुमकां सोमेजतांक हांव देव बरो दीस मागता देव बरी सकाळ हांव मागतां मोगाच्या भाऊ भयणीनो भायर पावस येता जाल्यार सर तुमचें कामां सर तुमचे राटावळी कुशीक दवरनो हांगासर तुमी आयल्यात ह्या पूर्ण शेताक हो एक अर्दो दीस जेजू सांगाता कुर्सूंक ताका अर्घ आनी होगळाप दिवंक ताचें उतर आयकूंक सक्रामेंतान आसल्या जेजूचें आराधन करूंक मिसाचें बलिदान भेटोवंक तुमच्या तेसा खातीर मागूंक भावडताना आयिल्ल्यांक जेजू खाली हातांनी पाटीं धाडिना तुमचेरय आपले आशिर्वाद घालतलो आनी ताणें सांगल्या बरी वच तुज्या भावडतान तुका बरें केलें म्हणल्या बरी तुमकांय तुमी मागिल्लें दिवनूच तुमकां पाटीं धाडटलो खाली हातांनी पाटीं धाडचो ना मोगाच्या भाऊ भयणीनो ह्या अर्द्या दिसाच्या रेतीरेक आयल्या तुमकां सोमेजतांक हांव स्वागत म्हणटा हांगासर आसात आमचे पाद्र्या मनादीक बाप रोमन पिंटो वेग्गी उठोन सकाळीं शिवमोगा जावन ते आयल्यात ही रेतीर सोलोन व्हरोंक तांकांय तुमच्या सोमेजतांच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटा हांगासर आमचे भाव आसात भाव जॉन डिसोजा फेरार तावन येतात ह्या पावसाक आयल्यात इल्लेशें भिजोन म्हणल्या बरी तांकांय हांव स्वागत म्हणटा हांगासर हे डिवायन वर्डाचे आसा ती रेतीर टॅलिकास्ट करता तांकांय हांव स्वागत म्हणटा मोगाच्या भाऊ भयणीनो तुमकां बरें मागता देव बरें करूं Praise the Lord. Praise the Lord. Erga tuka somian Jesu. Mahima tuka somian Jesu. Vanditan tuka somian Jesu. Ogol shitan tuka somian Jesu. Harshitan tuka somian Jesu. Hallelujah. 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 जागोबाच्या पत्रतावन आईचें वाचप आमी आयकोवया जागोबाचें पत्र अध्याय 3 वळ 4-3 तावन घोड्यांनी आमकां जाय तशें चलचे खातीर ताच्या तोंडांतल्यान आमी लगाम गुंताव तवळ ताचें सगळें आंग आमी मुठी भितर धरयेता तारवाची गजाली तशीत केदें व्हडलें तें जाल्यारी आमी कितलें बलिश्ट जड वाऱ्यांनी तें धांवडावन व्हेल्यारी एक ल्हान सुंकटान खलासीचे कुशे प्रकार जाय तें व्हरयेता जी बी तशीत जावं ती कुडीचो एक ल्हान सांदो पूण व्हडल्या व्हडल्या कारबारांनी ती बडाई उलयता उज्याचें ल्हान एक कीट केदें व्हड रान लासून बसमिता पळया जीबी निजाकी उजो खोटेपणाची रास आमच्या सांद्या मोदें आसोन आमची सगळी कूड बश्ट करता ती जीब आमच्या सगळ्या जिविताक उजो दिता आनी आपुणूच यमकणाच्या उज्यांत जळटा हर एक जातीच्या म्हण जातीकी आनी सुकण्यांकी जीवदाळीकी आनी मासल्यांकी सादू करूंक मनशाक तांगता आनी नीज जावन मनशान ताका सादू केल्यात तरी पूण जिबेक कोणाचे वरवीं सादू करूंक साध्य जावंक ना एक उतावळी वायट ती मारेकार विकान भरलेली ते जिबेन सोम्याक आनी बापाक आमी अर्शिताव आनी त्याच जिबेन देवाच्या सारक्यांत रसल्ल्या मनशाक आमी शिरापताव देवाचें अवतार है वाकणे तुका क्रिस्त Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 उपराटी जाल्यार आमची जीब सैतान काढता आमच्या आत्म्याची सोब प्रेज द लॉर्ड उपराटी जाल्यार आमची जीब
सैतान काढता आमच्या आत्म्याची सोबो. बसया. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ह्या एका उतरा सोबें तुमकां कळीत जालें आयचो शर्माव खंयच्या विशयाचेर आसा म्हणून. कन्नडांत एक पद तुमी आयकलां जावंक पुरो. ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ನಾಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ನೀಚ ಬುದ್ಧಿಯ ಬಿಡು ನಾಲಿಗೆ. ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ನಾಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ನೀಚ ಬುದ್ಧಿಯ ಬಿಡು ನಾಲಿಗೆ. राणांत उपजल्ल्या उज्याच्या की तोंडातावन भायर पडच्या उतरा वरवीं साबार जाणांक आमी लगड काडलां. उज्याक बली जाल्ल्या मनशा वरवीं जिबेच्या तावन भायर येवच्या उतराक बली जाल्लीं साबार जाणां आमचे मोदें आसात. त्या खातीरच कन्नडांत सांगतात पळया, मातू मने केडिसितू तू वले केडिसितू. उतरा वरवीं एक कुटुंब नाश जाता. उतरा वरवीं एका व्यक्तीक नाश करता. उतरा वरवीं एक कुटुंब नाश जावंक शकता. कित्याक म्हळ्यार आमी उपयोग करची उतरां मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. आमचे भितर कितें आसा म्हणलें तें संवसाराक दाखोवन दिता. तुमी उपयोग करचे तुमची उतरां तुमी कोण जावन आसात म्हणून तुमी सांगच्या पयलेंत संवसार तुमकां पारखूंक शकता. ते देखून मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी उपयोग करची उतरां आमकां शक्तिवंती करतात. आनी ह्या उतरा वरवींच एका मनशाक कितेंच बोळ नातले बरी आमच्यान करूंक जाता. एका कुटुंबाक उंच उबार एक आमची उतरां व्हरून पावयत. उंच उबारेर आसलेल्या व्यक्तीक सकला शेवटावन सोडची सकती आमच्या उतरांक आसा म्हणलें आमी हर एकल्यांनी समजून काणगे जाय. जाकोबाचें पत्र 3 अध्याय वळ 5 तावन 6 आमी आतां वाचलें की कशें एक ल्हान कीट व्हडलें रान बसमूक शकता. एक ल्हान कीट सगळें रानंत बसमून काडूंक शकता आनी जीबी त्या किटा बरींत. देवान आमकां दिल्ली जीबी किटा बरींत तें बसमूंक शकता. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, मनशाक देवान रचीत करतना विचित्र रितीन ताका आसा केलें. नाना रितीचे विश्वे ताका दिले आनी तांतूं एक जावन आसा 4 इंच लांब, 2 इंच रुंद. 3 वण्टी मोदें तिका दवरलां. एक साईड बांदून घाल्या. 2 पागोर तिका मुखल्यान दवरल्यात. पुणूय थंय तावनी ती उरता. ती जावन आसा आमची जीब. संवसारांत बरी वस्त खंयची गी म्हणून तुमी सोदूंक गेल्यार जीब जावन आसा. बरी वस्त, भारी बरी वस्त. आनी परत्यान संवसारांत अती पाड वस्त खंयची गी म्हळ्यार ती जीबत. तर बरी जावं की पाड जावं की सकत आसची जीब देवान आमकां दिल्या. ती बरी जावची पाड जावची कोणाच्या हातांत आसा? तुमच्या हातांत आसा. तुमी ती जीब कशी उपयोग करतात गी ताचे वयर होंदोन आसा. त्या देखून ही जीब आमी वायट कामाक उपयोग करता जाल्यार आमकां
ती जीब पातकाच्या कुशीन वरूंक सकता. जाकोबाचें पत्र 3 अध्याय 8वी वळ. निरंतरी वाईट करचें कीट आनी मरण हाडचें विकाचे एक संकेत ही जीब जावन आसा म्हणटा. धर्मकाच्या भावान आनी भयणीनो, ही जीब आमी उपयोग करता आसतना ताचे तावन बेसांवां आमी दिवयेत. ह्या जिबे वरवीं हेरांक आमी गूण करयेत, सत उलयेत. मात्र न्ही मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ही जीब आमी आनी एका रितीन उपयोग करता जाल्यार एका व्यक्तीक मोरणी हाडयेत, ताचे कुटामी नाश करयेत, शिरापी घालयेत, हेरा विशयंत नाका जाल्लें उलयेत, फोट साक्स यात जिबेंत सांगयेत, उलोवंक नेगारलेलीं उतरांय ह्या जिबेतावन आमी उलयता आनी आमकांच सैतानाच्या अधीनी आमी करयेता. तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, तर बरी जावन आसची वायट जावन आसची जीब देवान आमकां दिल्या जाल्यार ताचेर आमकां नियंत्रण नासल्या वेळार आमी सुकतांव म्हणलें आईचें देवाचें उतर जाकोबाच्या पत्रांत आमकां स्पश्ट जावन सांगता. ह्या जिबे मुखांतर वायट संसार आमी रस्ताव. संसार पाड जावंक ना, आमी आमच्या उतरांनी तो पाड केला. एक समुदाय केदळस पाड जायना, एक कुटुंब केदळस पाड जायना, एक व्यक्ती केदळस पाड जायना. तो पाड जाता केदळ ताची जीब तो उपयोग करूंक सुकता, त्या दाळा ती पाड जाता. तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, एका व्यक्तीतावन वायट भायर येता जाल्यार तो मात्र पाड जायना, ताची संतती पाड जाता. कित्याक म्हळ्यार पळया, तुमच्या घरांनी ही ल्हान भुरगीं आसात, ल्हान भुरगीं, ती तुमच्या घरा जल्मोन येताना काली वायट पेपरा बरींत, वायट पेपर कांय ना, तांचो कांय ना. बरचें कोणें? आबान, व्हडली मायन, बाबान पुरा सॉफ्टवेअर त्या भुरग्याचेर बरचें. आनी आमी सबारांनी चिंतलां भुरग्यांक कांय कळना म्हणून, है की न्ही? तांच्या मुखार आमी कांय उलयल्यार तांकां कांय कळना म्हणून निरंतरी आमी कशें व्हडा एकामेका उलयता गे, निरंतर तांच्या मुखार उलोवन येता. आमी उलयल्लें हरी एक उतर पुरा काणी येवन एक दीस सडन करून टप्प सांगता, हें कोणें शिकयल्लें रे हाका? आमी मलगड्यांनी म्हणचें, हें कोणें, हें उतर कोणें ताका शिकयल्लें कोणेंय ना. तुमी उलयतना ताणें आयकलां, ताच्या तुमच्या जिबेतावन भायर सरल्लें, ताच्या जिबेक ट्रान्सफर जाला. भुरग्यांक वायट उलोवंक येना, भुरगीं वायट उलयनात. घरांत आमी वायट उलोवची घरां आसल्यार तित जीब तांची जीब जाता. म्हळ्यार एक व्यक्ती वायट उलयता जाल्यार तो मात्र पाड जायना, ताची संतती सैतानाच्या अधीन येता म्हणलें आमी समजता. तर एका व्यक्तीतावन शिरापत्त भायर येता जाल्यार ताच्या कुटुंबाचे व्यक्तीतावन शिरापत्त भायर येता, शिरापत्त तांकां मेळटा. एका व्यक्तीतावन आशिर्वादां भायर येतात जाल्यार ताच्या कुटुंबाक आशिर्वादां मेळटात, ताची मुखली संतती आशिर्वादाची जाता. हाका कारण आमी
उपयोग करची आमची जीब. त्या खातीरच माथेवाचो वांजेल 12वो अध्याय वळ 37 सांगता, तुमच्या उतरांनींत तुम्ही अपराधी की निरापराधी म्हणून तुम्हींत संसाराक कळीत करतात. तुम्ही उलोवच्या उतरांनींच तुम्ही अपराधीगी निरापराधीगी म्हणून सगळ्या संसाराक तुम्ही तुमच्या उतरांनींच तुम्ही परगट करतात म्हणून सांगून देवाचें उतर आमकां सांगता. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ही जीब आमी उपयोग करन खंयच्या खंयच्या कारणा खातीर आमची ही जीब आमी उपयोग करता. एक, द्वेशा वरवीं आमी ही जीब उपयोग करीत, द्वेश खातीर. हेरांक द्वेशूंक ही जीब आमी उपयोग करीत. सो द्वेशांत आमी उलयतना आमी सांगता, तो म्हाका पसंद जायना, ताका हांव पसंद करिना, ताका हांव बक्षिना, तो म्हज्या मुखार मेळत जे, तो कोण म्हाका सांगूंक, हांव सोडना. द्वेशाची उतरां येत जिबेतावन येतात. हंकाराची उतरां ह्या जिबेतावन भायर सरूंक शकतात. तो म्हाका म्हजे मुखार तो मुयेक समान, म्हाका कोणी नाका, म्हाका कोणेय पोसची गरज ना. तुम्ही सांगचे घाले म्हाका कळीत ना गी, कितें करी जाय म्हणून म्हाकाय गोत्ता. हांव कोणाच्या हंगांत ना. ही सकड हंकाराची उतरां. फाल्यां ह्या तकलेर एक शीर ब्लॉक जायत जाल्यार, एक कूस वचत जाल्यार सकडांचे हंगी आमकां आसता. आतां ना, आतां दोनी पाय समात, दोनी हात वयर सकला येतात, दोनी दोळे दिसतात. हांव चलतां, हांव खातां, हांव न्हिदतां, हंग म्हाका कोणाचेंय ना. फाल्यां सकाळीं हांगा एक रायट गी लेफ्ट सायडीन एक शीर कुसकोन हो हात पयलें इतलो वतालो, आतां उखलूंक जायना जाल्यार सकडांच्या हंगार हांव पडटा. हंकाराची उतरां जिबेतावन येत, निराशपणाची उतरां ह्या जिबेतावन येतात. मोरचेंत बरें, हांव मेल्यार सगळ्यांकी संतोश जायत, देवत्व ना, देवान कितें केलां आमकां. निराशपणाची उतरां, नकारात्मक उतरां ह्या जिबेतावन येत. म्हाका सोबाय ना, म्हाका मोल ना, तें तसलें वो वसलो. शिरापाची उतरां ह्या जिबेतावन येत. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, तूं नास जावन येताय, तुजें कुटाम नास जाता, तूं उद्दार जायनाय, तूं वाटेर पडताय पळय. आयकल्यान जावंक पुरो ही उतरां. राग सोडोन 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 येताना घरांत तुजे हात पाय मोडनात. मोडल्या उपरांत तुमींत पळयचें म्हूण तुमकां गोत्तो ना. सांगतना सांगतात. शिरापाची उतरां मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, त्या देखून देवाचें उतर पळया. देवाचें उतर सांगता, शिरापणी बेसांव ह्या कडतावन येवंक साध्य ना. जाकोबाचें पत्र 3 अध्याय वळ 9-12 आमी वाचतां की ह्याच जिबेन जेजूक तुमी स्तुती करतात आनी त्याच जिबेन शिरापाची उतरां त्या जिबेतावन भायर वेतात. हें समानय. कित्याक ह्या खत जरी तावन पियेवचें उदक आनी मिठा उदक येवंक साध्य ना. ह्या खत जरी तावन गोड उदक आनी मिठा उदक येवंक साध्य ना.
आनी देवाचें उतर सांगता, दाकांच्या वालींनी अंजुरा काडूंक जायनांत. तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, पातक म्हणल्या तक्षण आमच्या सबारांच्या मोतींत आसचें पातक म्हळ्यार लोकांनी केल्लें वायट, सोरपण, मोस, वंचन, अनैतीक पातकां, खून करचें, दोंबी, गलाट, ही पुरा पातकां म्हणून आमी ओलायता. पूण मोगाच्यानो आमच्या जिबेच्या दुरुपयोगांतावन आमी केल्लीं पातकां केदाळां म्हणी आमी उडासाक हाडल्यांत की. आमच्या जिबे वरवीं आमी केल्लीं पातकां हेरांच्या नासाक कारण जाल्यांत म्हणलें आमच्या गमनाक आयलांगी. देवाच्या उतरा प्रमाणे मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी क्रिस्ताचे पटलावदार जाल्यार आमी क्रिस्त संगी काजर जाल्या, क्रिस्त संगी एक जाल्या. आतां चिंता, एका गोवान बायलेक निरंतरी फोट मारल्यार, निरंतरी फोट मारनंत गेल्यार तांचे जिवन उरत गी? सदांय फोट मारीत गेल्यार तांचे जीवन शबेतायेन उरोंक साध्य आगी ना. तशेंच हांव जेजूचो पाटलावदार जालां जाल्यार, देवाच्या उतराक विरोधच हांव येतां जाल्यार जेजू थंय रावूंक म्हज्यान साध्य आसा की. त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ह्या जिबे वरवीं आमी करचीं पातकां सबार आसात. तातूंत थोडीं हांव तुमचे मुखार आतां दवरतां. एक, पयलें, फोट मारचें. म्हणयो 6 अध्याय 16वें वाक्य सांगता, देवाक 7 संगती मोगाच्यो न्हय, तो द्वेशिताकय. हे सकल्यो 7 संगती देव द्वेशिता. एक, हंकाराची दिश्ट देवाक बरी लागना. फोटी मारची जीब देवाक बरी लागना. निरापराध्याक खून करचो हात देवाक बरो लागना. आनी वायटच काळजांत उत्पन्न करचे काळीज देवाक बरें लागना. आनी वायट करूंक समकोवचे पाय देवाक बरें लागनांत. फोट मारचें, फोट साक्ष सांगचो देवाक बरो लागना. आनी बाबावा मोदें लढाई हाडचो व्यक्ती देवाक बरो लागना. हांगा पळया, देवान 7 संगती म्हाका मोगाच्यो न्हय म्हणटा आसतना तांतूं 4 संगत्यो जिबेक संबंध जाल्ल्योत जावन आसात. पळया, ह्या 4 संगती जिबेक संबंध जाल्ल्यो. फोट सांगची जीब आनी वायट या फोट साक्ष सांगची जीब आनी भावा मोदें विंगड करची जीब. म्हळ्यार हर एक संगती जिबे मुखांतर त्यो जातात. म्हळ्यार फोट मारचें, सताक विरोध येचें देवाक बरें लागना. त्या देखून मोगाच्यानो, जर व्यक्ती सदांच फोटूच सांगता जाल्यार तो देवाच्या कुशींत ना म्हणटा. जुवांवचें वांजेल 8वो अध्याय वळ 44 आमकां जुवांवन सांगता, पयलें तावन तो कुनिगारस सत म्हणलें ताचे थंय ना. सिराकाचो ग्रंथ 5वो अध्याय 10वी वळ आमकां सांगता, तुमचें मत स्थिर जावन आसोंदी आनी तुमचें उतर एकत जावन आसोंदी. 2 जिबेचे व्यक्ती तुमी जायनाकात. आत्तां एक उलोवचें आनी एका घडये आनी एकत उलोवचें. तुमची जीब तुमच्या नियंत्रणार दवरा. दुसरें, बाबावा मोदें समाजेंत विंगडपण हाडचें काम एक जीब करता. फोट साक्ष
संबंध पाड करता म्हणटा म्हणयो 16-19 म्हणयो ग्रंथ 16वो अध्याय 16 वर्स 19 सांगता, जर तुम्ही फोट साक्ष सांगतात तुम्ही समाजेंत विंगडपण हाडतात. वाईट उतर या जिबेतावनूच भायर वेता. जें कितें तुज्या मोतींत आसा तेंच तुज्या जिबे मुखांतर तें प्रकट जाता. त्या देखून लढाई खून हे जीब वमता म्हणटा देवाचें उतार. तिसरे मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ह्या जिबे वरवीं साडयो आमी उलयता. साडये मुखांतर आमी खून करता. साडयो म्हळ्यार दुसऱ्यांचे वैयक्तीक जिणयेची खबरो आमी पायस करच्यो जावन आसा. वैयक्तीक रितीन एकल्या मनशांत आनी एका मनशा, पब्लीक रितीन न्ही. एका व्यक्तीचे वैयक्तीक संगती, वैयक्तीक जिणयेच्यो संगती आनी एका व्यक्तीक आमकां खरेंच कळीत आसा म्हूण सांगून आमी सांगचें जावन आसा साडयो. कोण साडयो करता ताच्यान गुटू सांबाळूंक जायना. तो हेरांच्या नासा खातीरच जल्माला म्हणयत. मात्र न्ही, चवथें तीर्प दिवचें. हेरांनी केल्ल्या कामाक आमी तीर्प दिवचें जावन आसा. पूण देवाचें उतर आमकां सांगता आमी देवाक सेरवल्लीं. हर एक मनीस देवाक सेरवल्लो जावन आसा. देवाचें उतर आमकां सांगता किर्तन 82 वाक्य 8, तुमी देवाचे बोदीक आस्त जावन आसात. देवाचे आस्त तुमी जावन आसात. त्या देखून हेरांक तूं तीर्प दिताय जाल्यार तुय तीर्प घेतलोय म्हणटा रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 2 अध्याय वळ 1-3. तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, दोगी हातीक सांगाता मेळटा आसतना आमच्या उतरांक कंट्रोल आसता गी. रोसा गेल्ल्या वेळार ल्हान क्रिस्तांव समुदायांत पळया, 4 जाण आज ल्हान क्रिस्तांव समुदायाच्या मिटिंगाक वचनात. कित्याक? बरें पडचें आमी उलयना, दुसऱ्यांची खोडीत करच्यो न्ही आसतना आमच्या समुदायांत कितें पूण बरें करया म्हणलें आमी उलोवंक वचना. त्या देखून हें आमकां नाकात नाका. आमी तें पांय दवरचेत नाका म्हूण थोडीं येनात. म्हळ्यार तांच्या विशयी तुमी उलयतात म्हणलें तांकां कोणेंय सांगलां. तीर्प दिवचें तो म्हाका गोत आसा. तेंगी बेस्ट ग्रेस जावं नया. खालें हाडलें ताचे कडेन, म्हाका गोत्तू न्हय. आनी छड्डी घालून ते नारळ काडटालो तो पयलीं. आतां पळय, तर एका व्यक्तीन बरें जावंक गोत्त ना अंगी. जिवामान पर्यंत नारळ काडून रावचे गी. तूं कशें व्हड जालाय? आतां ताचे विशयी तूं तीर्प दिता आसतना तुजे जिणये विशयी आनी 4 जाण थंय उलयतात. हेरां विशयी तीर्प दिवची जीब. हेरांक सुखीदार करूंक आमी सदांच मुखार आसता. पूण हेरांक तीर्प दितना म्हजें तीर्प जाता. म्हाकाय आनी एकलो उलयता म्हणलें आमच्या मोतींत आमी दवरूंक जाय. 5वें मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, शिराप्पाचीं उतरां. शिराप्पाचीं उतरां.
सिराकाचो ग्रंथ 5 अध्याय वळ 12-14, 12 to 14. तुका कळीत आसा जाल्यार तुझा शेजाऱ्याच्या उतरांक जाप दी. कीर्त आणि अपकीर्त तुझ्या उतरांनीच भायर येता म्हणलें सदांच जाणां जा. ताच्या की वर्ती उतरां तुमच्या तोंडात हांव येवं नजो. कितें सत आसा तें सत, फोट आसा तें फोट. ताच्या की वर्ती उतरां तुमचे तावन येवं नजो. धर्मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हेरांचें कुटुंब, हेरांचें जिवन समाधान पाड करूंक, तांचे विरोध फोर्साक्स दिवंक, आमी एक कुणीगार जावंक ही शिरापाची उतरां कारण जातात. देव म्हणटा तुमी आशिर्वादाची भुरगीं. सभारांक आज कालें जालां, उठल्यारी बसल्यारी शिराप घालची. घरांनी भुरग्यांक जावं दी, वडांक जावं दी, ही शिरापाची उतरां केदाळा आमच्या तोंडात हांव येतात म्हणलें सांगोंक जायना. थोड्यांच्या घरा 7 वरां जालीं म्हणटाना सुरू जातात. शेजार सांगी एक डिक्शनरी आहले बरी, खंयची शिरापाची उतरां पुरो आयकोंक जाय की 7 वरार करेक्ट ट्यून केल्यार जालें. तांच्या घराच्या कुशीन खाण दिल्यार तुमकां मुखार कितें उलय जय जाल्लीं उतरां पुरो तेंतावन तुमकां मेळटात. तुमी शिराप घालची मनशांनी देवाचें उतर सांगता, तुमचो वैरी जाल्यारी, तुमकां द्वेशसो व्यक्ती तुमच्या मुखार आसल्यारी तुमी शिरापचे न्ही, ताका तुमी आशिर्वादीत करा. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जिबेक एक सकत आसा, ती भायर उडोवन येना जाल्यार तिका कातरूंची सकत आसा म्हणलें आमी हर एकल्यांनी उडासाक दवरीत जाय. आज ह्या रितीरेंत बसोन आसच्या तुमकां हांव सांगता, तुमकां येदोळ पडुल्ल्या मारासो उडास आसा गे तुमकां? सबारण विसरून गेला पैगिनी. तुमच्या पप्पान मारल्लें, मायन मारल्लें, रानी मास्टरांनी मारल्लें तुमकां सक्कळी विसरून गेला ना. पूण थोड्यांक आतां बसुल्ल्या गडे ताणें सांगिल्लें तें उतार त्या दीस काजारा गडे मस्त गडे तुमी सांगलां, म्हाका एक मारलो जाल्यार हांव तडवण काण घेतो. हें उतर ताणें सांगलें नेंगी आनी म्हजें तोंड ताका दाखयना. बेतांत मारतना आंगार दडकीं पडटात वैगिनी. ती दडकीं कितले तें पासूंक साध्य आसा? 1 दीस, 2 दीस, 1 हप्तो, मागीर नपयन जाता. पूण जिबेंत मारलो मार अत्यंत विकाळ वस्तू आमच्या कुडींत आसा जाल्यार नाकशी न्ही. आमची मलगडीन सांगतात, कांय इल्लो गायी जाल्यार करपी नाका रे म्हणटात. कित्याक? सेप्टीक जाता म्हणटात, नंजी जाता. करपिल्यार नंजी जावन गायी व्हड जाता. कित्याक म्हळ्यार आमी चिंतलां नाकशी विकाळ म्हणून. पूण ताच्या की व्हड विकाळ वस्त खंयची? जीब. तांतू एक मार, ह्या उतराचो मार एक मार तुमकां कोणें पुणी मारलो जाल्यार तुमी करपी जे म्हणना तेंत सेप्टीक जातात. गाय सासना की गूण जायना, सासना की गूण जायना.
थोड्या मायांनी सांगचें आसा, कोणाक बक्षिल्यार त्या धाकट्या सुणेक हांव बक्षिना फादर. खली उतरां म्हळी म्हाका ताणें. थोड्यो सुणो म्हणटात कोणाक बक्षिल्यार ही मांयक हांव बक्षिना. मायन मारूंक ना कांय ना, कवली एक उतर. आज साबार जाणांची काजारां बेसान जाल्यार ह्या जिबे वरवीं. साबार जाणांचे संबंद तुटल्यात जाल्यार ह्या जिबे वरवीं. साबारांची कुटुंबां आज फुटल्यान जाल्यार ह्या जिबे वरवीं. कित्याक म्हळ्यार कोयतेंत मारल्लो मार तो मारल्या उपरांत थंय एक गाय आसता, वयगी न्ही. हां, थोडे सांगतात ताका पियाव जर येयल्यार हे उज्याचे गायांनी पुरा जाताना पळय, पियाव आनी सागोणीची आंकरी तेलांत घालून पुसल्यार तो गाय मात स्वताक कात पयलेंचे बरींत दोवी जाता म्हणटात. पूण जिबेच्या मारांत उपजल्लो गाय आसा पळय, मरणाच्या पेटेन तुमी न्हिदता म्हणसर जुजुत्त आसता. तितली नंजी तितली सकत ह्या जिबेक आसता. आनी थोड्यांनी म्हण हांवें घालें व्हडलें उतर म्हळ्यांगी, त्या उतराक ताणें गरसोण वचोचें गी. पूण केन्च्या वेळार खंय तें उतर तुवें मुळाई आनी कितलें गाय ताका तो उतर केलां कोणाक गोत. त्या देखून आमची जीब आमी कशें प्रयोग करता म्हणलें आमी समजोन काणगे. त्या देखून शिरापाचीं उतरां ती परत्यान आमकां पाटिंत वेतात, पाटिंत वेतात. क्रिस्तय म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आज एक दस्तूर आमचे मोदें आसा. घर व्हंकलाक गेल्ल्या वेळार या बर्थडेक गेल्ल्या वेळार आमी थोडी गिफ्ट दिता, वय की न्ही. गिफ्ट थोडी वाच दितात आनी थोडे कप्प दितात आनी थोडी कितली म्हण दोर गाणयेत, वय की न्ही. आतां मेळचींत कप्पांत हॅपी बर्थडे तें दवरून कित्याक म्हळ्यार ल्हान क्रिस्तांव समुदायाच्या आमच्या वाड्याच्या फेस्ताकी कप आनी बर्थडेक गेल्यार ही कप आनी कोणाच्या मुदयेक गेल्यार ही कप, काजाराक गेल्यार कितली म्हूण त्या सोकेसीन दवरूंक जातात. आमी थोडी बरी ब्रिलियंट आसता. थोडे फाटी कालें जाता हॅपी बर्थडे म्हूण मात्र आसता तांची फोटो पुरो आसना. थोडी सासना की तुमी घरांत दवरचे म्हूण तांची फोटो घालून दितात. ती कोणाकी पाटी दिवंक जायनात. खाली एक उतर घालून कालें म्हणे आल्यार आमी हाडचें घाल्याक गो तेंच खावार कर गो दी गो. आनी 5-6 वाचां घरा आल्ल्या एका वाचांत तर टायम पळोवंक आमकां टायम आसना. आनी आयिल्ल्यांनी पुरो वाचांत दिल्यार चिंता हांव संजीवाचें घर वकल गो ताणें दिलां हें वाच ताका संजीवाक दी. आनी अल्विनाचें घर वकल नॅक्स्ट आसा तें वाच अल्विनाक दिवया. पळया तुमकां कितें मोगाचें आसा तें तुमी दवरून गाण घेतात, वय की न्ही. किंचें मोगाचें ना तें तुमी पाटी दितात. शिराप मोगा आसो गी, शिराप मोगा आसो न्हय तो दवरून गाण घेवंक आमकां कोणाकी नाका. त्या देखून तुमी शिराप घाल्यार घाल्ले मनशान ती दवरून गाण घेनात, ती पाटींत दिता. त्या देखून शिराप तुमी घाल्यार शिरापत तुमकां पाटी मेळटा. शिरापत तुमकां पाटी मेळटा. जें कितें मागतात तें तुमकां
बावडतान जें कितें तुमी मागतात तें तुमकां मेळटलें. तुमी कितें मागलां तें तुमकां मेळ्ळें म्हणून चिंता म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता. तर हर एक दिसी तुमी शिरापत घालतात जाल्यार तें एका रितीचें मागण्यांत तुमी करचें. पळय की न्ही, तो पाड जावं दी, तो पाड जावं दी, तो निलासंतान जावं दी, तांचे कुंटाम वाटेर पडून जें कितें तुमी मागलां तें तुमकां मेळटलें. तांकां न्ही, तुमकां मेळटलें. प्रेज द लॉर्ड. आशिर्वाद तुमी दितात जाल्यार आशिर्वाद तुमकां फाटीं मेळटलो. वय की न्ही. आयटी बात वंपल्यार लुवंक खंयचें मेळटा? आतां सगळेचें काम न्ही. नेज घाल्या, आयटी बाताचे नेज करून तुमी घाल्या, परवां लुवताना काले मेळटा पता, बासमती मेळटाय, मागीर काले मेळटा, आयटीत मेळटा. धवो तांदूळ तुमी वंपला जाल्यार भात, धव्या तांदळाचें भात वंपलां जाल्यार परवां तुमी लुवताना तांबडे तांदूळ मेळटाय, धव्यांत मेळटा. जें कितें वमतात तें तुमकां फाटीं मेळटा. त्या देखून मोगाच्यानो कुटुंबांत तुमी शिरापाचे व्यक्ती जायनाकात, भुरग्यांक शिराप नाकात. राग येता, राग एकल्याक येता. पळय की न्ही. राग येता येताना तुमी शिरापल्यार भुरग्यांची गत कितें जावंक? तुमच्या उतराक एक सगळं आसा की ना? थोडी पळय, थोडी सांगतात पळय, तो येवन सांगल्यार पुरा गेलेंत म्हणून. थोडी व्यक्ती असतात आमच्या मदें. त्या खातीर थोड्यांनी पळय घरा पोपाया रोकाक वाणांनी सारोण बांदून वालचे बाजूच्या माटवाक एक वाण उमकाळावन आसतात. कित्याक? दिश्ट जाता. वय वय वय. आनी तुमकां दिश्ट जावं नजा जाल्यार आतां पोपाया रोकाक दिश्ट लागता म्हणून वाणांनी सारोण म्हणून तुमकां दिश्ट लावन नजा म्हळ्यार तुमच्याय पेंगटाक एक वाण आनी गोमट्याक एक वाण, पेंगटाक एक सारोण बांदून मिसाक घे. प्रेज द लॉर्ड. दिश्ट जायना. थोडे सांग मस्त पपाय आल्ल्यो खंय येतली पपाय जावंक तो आमगेलो तिसल्या घरसा पळय आयलो, पपाय जाल्यात गी म्हणालो. 2 दिसांनी पपाय रोक मोडलो न्ही गे. मोडलो काल्याक तितली पपाय जाल्यार तो पपाय रोकाक थांगून गाणी घेवन जाताय ना. वारे आयलो तो मोडलो. ताका पयल्यान तो पपाय मस्त आल्यार इसल्यानी एक दिगो, तिसल्यानी एक दिगो, 4 दिगे दिवन करेक्ट करून दवरचे. पपाय जायचे जाल्यार तुमी पपाय मात्र पळोवन ताका दिगो दिना जाल्यार वाऱ्याक पडनासतना रावताय. प्रेज द लॉर्ड. वाळचे बच्च्या माटवाक वाण बांदीचे म्हणना, मुळांत उदाक रावनाटले बरी पळयल्यार जालें. आल्ले आल्ले मासलेची बोडकां था खत्त घालून कुसयल्यार आनी काल्यार नाणयेचें उदक था खत्त सोडचें. प्रेज द लॉर्ड. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आतां तुमची फाती आनी पळया. ताणें सांगलें तें जालें, तो पळयलो, तो रूख बावलो. तर एका मनशाक ती सकत आसा जाल्यार उतरांकी सकत आसा न्हय गी. तुम्ही सांगले बरींत जाता. पळया, तुम्ही सकाळी उठले बरींत सदांय म्हाका हुशारना, म्हाका हुशारना, म्हाका उठोंक जायना, म्हाका उठोंक जायना म्हणून कितलो दिन सांगत गेल्यार उठोवन जाताय. तुमच्या लदिना प्रमाणेंत जाता तुमची जिणी. जें कितें तुमी सांगतात तेंत जाता. आयिल्ल्या आयिल्ल्यांगडे, आयिल्ल्या आयिल्ल्यांगडे.
म्हज्या पेंगटान म्हाका जायना गो, म्हज्या पेंगटान म्हाका जायना, म्हाका एक उंडी खावंक जायना. आयल्या ಎಂತ सांगून गेल्यार 4 दिसां भितर उठोवंक जायना, कांय ना. हें शिराप म्हणचें. तुमी कितें पात येतात पळय तें तुमकां जावचें. त्या देखून आशिर्वादाची उतरां उलया. ही जीब सारक्या रितीन आमी उपयोग करूंक प्रयत्न करया. आमी शिरापाचे व्यक्ती न्हय. त्या देखून जें कितें वायट उलोवची संवय तुका आसा ती वायटच करता म्हणटा सिराकस ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 13. जें कितें तूं संवयेचें करताय तें संवयेचेंच जाता. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीन, ह्या जिबे वरवीं आशिर्वाद जोडूंक आमच्यान साध्य गी. येदोळ म्हणसर ह्या जिबे वरवीं जें कितें पातक घडटा म्हणलें आमी आयकलें, तर ह्या जिबे वरवीं आशिर्वादां आमच्यान जोडूंक जाता गी. जाता. रोमाकारांक बरयिल्लें पत्र 12वो अध्याय वळ 14 12-14 आमकां सांगता, तुमकां वायट मागतल्यांचेर तुमी आशिर्वाद मागा, शिराप घालचो तुमी न्हय. अशें तुमी केल्यार तांच्या तकलेर कॅन्ड दवरले बरी तांकां जातलें. उज्याचें कॅन्ड तांच्या तकलेर तुमी दवरले बरी जातलें. 12वो अध्याय 20वी वळ रोमाकारांक बरयिल्लें पत्र. तर तुमकां शिरापतल्यांक तुमी शिराप नाकात. आतां घरा माय वाटा 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 करतात जाल्यार तुमी वाटा वाटात केल्यार घरांत समाधान येता गी ना. केदाळा ती जोर बॉम्ब मारता त्या दीस तुपांत एक फोंड मारून सारकारा परमोळ्योन त्या सारांत ती जेवताना पळया इतलें शिरापल्यार बरो सार करून दिला न्ही, तिच्या तकलेर उज्याचें कॅन्ड दवरले बरी जाता. प्रेज द लॉर्ड. आमी शिरापाक प्रति शिराप घाल्यार कांय प्रयोजन येना. ती शिरापतना तुमी वगो बसल्यार तुमकां आशिर्वाद, ते आशिर्वाद तिचेर परिणाम हाडूंक शकता. त्या देखून जे कोण तुमकां वायट करतात तांकां तुमी वायट करूंक वचनाकात. तुमच्या जिबे मुखार तांकां बेसावून दिया. बरें, एक ना एक दीस ती परिवर्तन जातली. मातेवाचो वांजेल 5वो अध्याय वळ 44 देवाचें उतार सांगता, तुमच्या दुस्मानाचो तुमी मोग करा, तांकां शिरापचें न्हय, वायट उतरां तुमी उलोवचें न्हय. मात्र न्ही मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, सांत पेद्रूचें पयलें पत्र 3रो अध्याय वळ 9 आमकां सांगता, प्रतिकाराक प्रतिकार तुमी दाखोवचो न्हय. शिरापाक शिराप तुमी घालचें न्हय, तें तुमचें काम न्हय, तें देवाक सोडा. तुमची जीब कित्याक तुमी पाड करतात? आतां ती शिरापतना ती कोण म्हूण तिच्या उतरांनी ती तुमकां परगट करता. तिचे पर्यंत हांव म्हणून तुमी शिरापतना तिका परगट करची गरज तुमकां ना. पूण कालें करचें, ती शिरापतना आमकांय आमकांय कळीत आसा. कित्याक म्हळ्यार आमच्या मोदें दोस्तूर कितें गे म्हळ्यार ती उलयतना आमी वगो बसल्यार आमी सुखीदार म्हणल्याक म्हणून आमी समजता. आनी
थोडे पटी पळय सांगचे आसा हांव इतलें उलयलें त्याने एक उतोरी उलोवंक ना पळय थंय कळ्ळें न्ही तें ताणें चूक केल्या म्हणून म्हळ्यार उलयनातल्यार आमी सुखी न्हय 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 तांणी उलोवच्या वायट उतरांक आमी परत्यान वायट उलोवची गरज ना शिरापाक शिराप वकात न्हय रक्तान रगत दुंकू जाताय रगत दुयचे जाल्यार काल्या अडीचे उदागत जायचे हां रक्तान हांव रगत धुवन काडटा म्हळ्यार आसता अंट जातात धुवन वसाना त्या देखून शिराप नाश करीजे जाल्यार बेसांवांत देवोन येजे त्या देखून कुटुंबाची 4 जाणां शिराप घालतात जाल्यार एकल्यान मुणी कुटुंबांत आशिर्वाद असो व्यक्ती जायना जाल्यार तें घर उद्धार जायना प्रेज द लॉर्ड त्या खातीर सांगचें शिरापाक शिराप वकात न्हय नेक्स्ट मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देवाचें उतर आमकां सांगता एफेसकारांक बरयल्लें पत्र 4थो अध्याय वळ 29 4थो अध्याय 29 तुमच्या तोंडात हांव वायट उतरां येना जावं दी सांग पावले एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगता 4थ्या अध्यायांत वळ 29 तुमच्या तोंडात हांव वायट उतरां येना जावं दी मात्र मुखारसून तो सांगता एफेसकारांक बरयल्लें पत्र 5थो अध्याय 4थी वळ वायट उतरां तुमकां सांगिल्लीं न्हय तुमच्या जिविताक सांगिल्लीं न्हय ते देखून तुमचे थंय देवाची उतरां तोंडांत भायर जायने आसतना सैतानाक प्रेरीत जाल्लीं उतरां तुमचे तावन येवंक नजो म्हूण देवाचें उतर आमकां सांगता अर्थ नातलीं उतरां उलयतल्यांक तुमी इडें दिनाकात आतां एका रोसाच्या कार्याक तुमी गेल्यात 4-5 जण थंय सांगाता मेळटा आसतना आनी एकल्याच्या विशयेंत ते उलोवंक सुरू करतीत जाल्यार तुवें जाता तितले बेगीन तो जागो सोडून भायर येवचें बरें नाजाल्यार तूंय एकलो जाताय तातूंत कित्याक म्हळ्यार ती उलयतना आमी एक थोडे चासांव घालया म्हूण आमकां भोगता पोण्ण बरें येजे फर्मोळ येजे म्हूण सांगून ताणें सासांव घाल्ल्या वेळार आमी बेवा पालो घालता आनी एकलो लसूण घालता आनी एकलो त्या खातीर तुमकां कळीत आसा हें आतां आमी उलोवचें खंयच्या उपयोगाक येना हें 60चो परिणाम 90चो परिणाम 180चो परिणाम म्हाका घाल्याक त्या पातकांत म्हाका एक वांटो घाल्याक दे बरें करूं बाई सोरलो हे जॉनी राव रे ना या म्हाका वाडूंक आपयला वसा आमच्या रांदपांत तुमी मेथेर जायचे म्हणून ना आनी कालें जाता उलयता तितलें उलयता हांव परवां तें भायर येतना कोणाच्या तकलेर येवचें तुज्याच तकलेर येवचें तोय आल्लो थंय सांगिल्लें पुरो ताणेंत तुमी एक उतर उलयना जाल्यार येवण्णी मागीर पातोळी तुजेर तापतात प्रेज द लॉर्ड त्या देखून अर्थ नातले उतराक तुवें सांगातपण दिजें म्हणून ना त्या देखून देवाचें उतर आमकां सांगता फिलिपेकारांक बरयल्लें पत्र 2रो अध्याय 15व्या वळींत आमी वाचता पाड जावन वेच्या ह्या संवसारांत तुमी देवाची पवित्रपणाची भुरगीं जावंक प्रयत्न करा वायट जावन वेच्या ह्या संवसारांत तुमी देवाची भुरगीं जाया कोलेसेकारांक बरयलें पत्र 4थो अध्याय 6वी वळ सांगता
तुम्ही उलोवचें उतर हेरांक जीव दिवचें उतर जावं दी, जीव काडचें उतर जायना जावं दी. तुम्ही तुमचें उतर हेरांक जीव दिवचें उतर जावं दी. त्या खातीरच जेजू म्हणटा पळय, तुमी ह्या संवसाराचो उजवाड, तुमी रूच दिवचें मीठ, तुमी फळ दिवचें दाखवाल जावन आसात. त्या देखून दाकाच्या वालींत दाकोत्त आमी काडी जय, तांतूं राणाचीं फळां काडचीं न्हय. तुम्ही दाखवाल जाल्यार तुमचे मुखांत्र तुम्ही दाखोत संवसाराक दी जय. तुम्ही उजवाड जावन आसात जाल्यार उजवाड तुमच्या मुखांत्र संवसाराक पावो जाय. तुम्ही मीठ जावन आसात जाल्यार तुमचे मुखांत्र संवसाराक रूस दिवचे व्यक्ती तुम्ही जावंक जाय. तर मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, आमी चिंतया, देवान आमकां दिल्ली ही जीब आमी खंयच्या रितींत उपयोग केल्या गे म्हणून. आमच्या जिबे मुखांतर हेरांक जीव लाभला गी ना जीव गेला गी. हेरांची मान मर्याद आमी वेचे बरी आमची जीब उपयोग केल्या गी ना हेरांक मान दिवची उतरां आमी उलयल्या म्हणगी. जर आमी जें कितें उलयता ती उतरां आमचे विशयंत हेरांनी उलयल्यार आमचो मनोभाव कसो आसूंक साध्य आसा. त्या खातीर हेरांच्या विशयंत आमी उलयत आसतना दोन पटी चिंतून उलोवंक प्रयत्न करूंक जाय. कित्याक देवान आमकां दिल्ली ही जीब आमकां सर्गाकी व्हरूंक पायता, यमकंडाकी व्हरूंक शकता. आमी उलोवच्या उतरांनी कितल्या जाणांचो जीव आमी काडूंक ना. जावं करो आमी तलवार उपयोग करूंक ना, आमी वीख घालूंक ना, पूण आमची उतरां तांचो जीव काडूंक शकल्यांत, तांचे कुटाम पिड्ड्यार करूंक शकलां, तांचो संबंध पाड करूंक शकला. तूं बेसांवाचो व्यक्ती गी, शिरापाचो व्यक्ती गी म्हणून तुजी जीब तुका सांगतली. दोळे आमी धांपया. एक घडीभर आमची जिणी देवा मुखार उक्तें करया. देवान आमकां इतली आशिर्वादां आमच्या जिणयेंत दिल्यांत आज सबा रितींनी आमकां देवान बरें केलां. सबा रितींनी आशिर्वादाचे व्यक्ती जावंक देवान आमकां आपयलां जाल्यार देवान आमकां आशिर्वादान दिल्ली ती जीब आमी बऱ्या रितीन उपयोग केल्या की. आमच्या कुटुंबांत ह्या जिबे मुखांतर आमी कोणाक मुनी शिरापल्यांगी. कोणाचेरी आमी मालदीस जावं मागोन काण गेलांगी. प्रत्येक जावन आमच्या भुरग्यांक आमी रागान शिराप घालागी. आज त्या देवा मुखार आमची चूक आमी वळखून काण घेवया आनी देवाचो आदार आमी मागया. सोमया, म्हजी जीब बऱ्या रितीन हांवें उपयोग करूंक म्हाका बळ दी, कृपा दी. तुज्या आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भर म्हणून आमी मागया. कित्याक देवाचो पवित्र आत्म्याचो आदार नासल्या शिवाय आमची जीब आमी सारके रितीन उपयोग करूंक आमच्यान असाध्य. तर सोमया, दी तुजो आदार आमकां आज.
आमच्या उरल्या या जिणयेंत आमची जीब बऱ्या रितीन उपयोग करूंक तुजे आशिर्वादाचे व्यक्ती आमी जावं तुजे तावन आमी आशिर्वाद जोड घेतला जाल्यार तेंचो आशिर्वाद आमी हेरांक दिवंक प्रेरण जावचे व्यक्ती आमी जावंक आमकां कृपा दी. जेजू तुज्या आदारान येदोळ म्हज्या तोंडांतावन भायर सरले हर एक शिरापाचीं उतरां वायट उतरां ती पाटीं काड आनी म्हजी जिणी तूं अभिशेकान बर म्हणून मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. आराधना आराधना स्वादी सक्रमेंता सकड़ा म्हणया आराधना आराधना स्वादी सक्रमेंता भक्ती मोना कलत्या कलसा करतां तुका कलत्या कलसा भक्ती मोना करतां तुका करतां तुका आराधना आराधना स्वाधी सक्रमेंता सकड़ा म्हणया आराधना आराधना स्वाधी सक्रमेंता. जिविता सोड तूं आमकां मोगासो ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्यासो जिविता सोड तूं आमकां मोगासो ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्यासो. तुजो सांगात आशेता तुजी कृपा लायता तुजो सांगात आशेता तुजी कृपा लायता हर एक दिसा भोगच्याक तुका आमी अत्रिक्ता आराधना आराधना स्वादी सक्रमेंता आराधना आराधना स्वादी सक्रमेंता. संसाराचो उसवड तूं काळोख धांवडावसो समाधानेसो प्रकाश मागोसो. संसाराचो उसवड तूं काळोख धांवडावसो समाधानेसो प्रकाश मागोसो. तुका मेळूंक आशेता आत्मीक सकत लायता तुका मेळूंक आशेता आत्मीक सकत लायता हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी अत्रिक्ता आराधना आराधना स्वादी सक्रमेंता आराधना आराधना स्वादी सक्रमेंता. बरो गवळी सोम्या तूं आमकां जीव दिवचो जिविता सरी आमकां पावसो. बरो गवळी सोम्या तूं आमकां जीव दिवचो जिविता सरी आमकां पावसो.
तुझे जिविता शेतां एकमेकांक लायतां तुझे जिविता शेतां एकमेकांक लायतां हर एक दिसा तुझे संगी चलो आशेतां हर एक दिसा तुझे संगी चलो आशेतां आराधा आराधा स्वाधीन Sacramenta Aradan 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 Swadi Sacramenta Bhakti Monan Kaltya Kalsa Kartao Tukara Kartao Tukara सर्गींताम देवन आयिल्लो जिवो गुंडो तोच जेसू ह्या पवित्र एवकरिस्तांत आमचे मदत आसा आमकां हर एकल्यांक की आमचे आमचे नांव काण ताच्या सर्शीन ताणें आपयला ताका आराधन करूंक ताची स्तुती करूंक ताचें नांवां कळूंक ताचे तावन आमी घेतिल्ल्या बेसांवांक ताका अर्गां दिवंक चिसून आमकां ह्या आराधनांत एक केल्यांत जो कोण व्यक्ती ताका भेटलो गी तो नवो व्यक्ती जावन भायर गेलो म्हणलें आमी आयकता तेंचो नवेंपण तेंचो आशिर्वाद आज आमी जोण घेवंक त्या जेजू सरशी आयल्या आमच्या जिणयेंत आमी सबार आराधनांत भाग घेतला जावंक पुरो सबार रितीरेनी आमी भाग घेतला जावंक पुरो पण आज दिंबेर आमी ह्या सक्रामेंता मुखार पडल्ल्या ह्या वेळार आमी इसारिजय जाल्लें एक सवाल म्हाका जेजू मेळ्ळा गी हांवें जेजूची भेट केल्या गी कित्याक जेजू म्हणटा कश्टांतल्यानो वजन वोबयतल्यानो तुमी सकड म्हजे सरची येया हांव तुमकां समाधान दिता हांव तुमकां विशेव दिता तर आनीकी हांव कश्टांत आसां जाल्यार आनीकी हांव निराशपणांत बुडलां जाल्यार हांवें जेजूची भेट केल्या गी या म्हाका जेजू मेळ्ळा गी जावंक पुरो जकेवस जावंक पुरो माथेव जावंक पुरो ते व्याभिचारांत सिरकल्ली ती स्त्री जावंक पुरो ती समारियाची स्त्री अन्य देवाक आराधन करची ती कानान गांवची ती स्त्री नाईम गांवची विधेव स्त्री सगळ्यांनी जेजूची भेट केली तर तांची जिणी आमी व्हरोन पळयल्ल्या वेळार
तांकां जेजू मेळिल्ल्या वेळार तांच्या जिणयेंत परिवर्तन आयलें, बदलावण आयलें, समाधान भोगलें, निराशपण पयस जालें. तर म्हाका म्हज्या जिणयेंत जेजू म्हाका मेळ्ळा गी. नैरितीरे वैरितीर आराधना वैर आराधना करीत त्या सांगी. निराश जाल्ल्या मार्ता मरियेक जेजून समाधानेन भरलें. पयशांच्या आशेन भरल्या जकेवसाक जेजून आशीर्वादीत दिलें. संवसारी आशेक लब्धल्या त्या समार्याच्या स्त्रियेक जेजून जिवें उदक दिलें. पातकांत बुडलेल्या त्या स्त्रियेक जेजून पातकांतावन मेकळें केलें. तर आमी जेजूक आमचे थंय आपोवया. आमच्या बंदड बनपासा मोदें ताका आमी उलो मारया. आमच्या पिडे शिडेच्या मोदें ताका आमी उलो करया. जेन्ना आमी देवा थंय एक जाता आमी नवी रचना जातल्या. जो आमच्या वांजेलांत 15व्या अध्यायांत सोमी सांगता, हांव दाखवाल तुमी म्हजे पांटे, म्हजे थंय तुमी रावुल्ल्या करीत तुमच्यान कितेंच करूंक साध्य ना. जेजू थंय एक जावन जेजूचीं बेसांवां जोडून आमकांच आमी सोमयाक समर्पीत करया. आराधने यप्पा आराधने यीशुवे आराधने आत्मरे आराधने आराधने अप्पा आराधने यीशुवे आराधने आत्मरे आराधने. सोमया जेजू, नाना रितीच्या कश्टांनी म्हजें जिवीत घुस्पडलां. जिणयेचो अर्थ हांवें होगडावन घेतला. जेजू, म्हाका तूं जाय. म्हज्या जिणयेक नवो अर्थ दिवंक जेजू म्हजे थंय ये आनी राव. जेजू, ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ, ಉಸಿರಾದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ, ಉಸಿರಾದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. जेजू, तूं नातल्या शिवाय म्हज्या जिणयेक अर्थ ना. तुजी गरज म्हाका आसा. जेजू, म्हाका नवें जिवीत दिवंक. वायट सवयांनी म्हजी जिणी भरल्या. थिंतावन भायर येवंक हांव पेसाडटना, ती वायट सवयो म्हाका आज वण व्हरता आसतना जेजू, तुजें आराधन हांव करतां. तुजी स्तुती करता आसतना ह्या वायट सवयेतावन म्हाका मेकळें करून नवें कर. जेजू, ನನ್ನ ಬಲವೇ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಬಲವೇ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನ ಕೋಟೆ ಆರಾಧನೆ. जेजू, म्हजें कुटुंबा जिवीत आडवाटेक गेलां. जेजू, कुटुंबाच्या सांद्या मोदें मोगन पयस जाला. सोमयान जेजू, तुवें म्हळें जकेवाच्या कुटुंबा भितर तूं गेलोय आनी तुवें म्हळें
आस या कुटुंबाचेर आशीर्वाद देवून आयिल्ले जेजू आस तूं आमच्या कुटुंबा भितर ये तुका आमी स्वागत करता आसतना जेजू आमच्या कुटुंबांत तूं राव आमकां नवें कर म्हूण मागता जेसुये मुझा कुटुंबा जेसुये मुझा घरा जेसुये मुझा काळसा जेसुये मुझा मोणा जेजू तूं ये म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यामध्ये म्हज्या भुरग्यां थंय तूं ये तांणी एकामेका आदारसून सुदारसून कुटुंबा जिवितांत तांणी बऱ्या रितीन जियोंक तांकां बळ दिवंक तांकां नवें करूंक तूं ये जेजू जेसुये मुझा चिंता जेसुये मुझा सोपता जेसुये मुझा करणे जेसुये मुझा जिविता जेजू तुका स्वागत म्हणटा म्हज्या जिणये भितर उतार प्रायेक येवन पावला नानारिची ती तेंते समा म्हज्या मोतींत धांवतात जेजू जेजू ह्या उतार प्रायेर म्हाका सांगात दिवंक म्हाका बळ दिवंक म्हाका तुज्या कृपेच्या आशिर्वादांनी भरोवंक तुका हांव स्वागत म्हणटा जेजू जेसुये मुझा पीडे जेसुये मुझा संकष्टा जेसुये मुझा कष्टा जेसुये मुझा दुःखा स्वागत तुका जेजू म्हज्या जिवितांत आसच्या नाना रितीच्या पिडेंत जेजू तुका असाध्य जाल्लें कितेंच ना तुवें येवन म्हाका आपडल्यार खंडीत ही म्हाका भलायकी मेळटली जेजू तुका स्वागत म्हणटा कशें तुवें लाजराक उठयलें 30 वर्सां त्या तळ्याच्या देगेराच्या आरमारल्याक तुवें गूण केलें खोडकारांक तुवें नितळ केलें जेजू आज तूं ये म्हज्या पिडेंत म्हज्या समस्यांत तुका हांव स्वागत म्हणटा आसतना तुझे स्पर्श हांव मागतां जेजू जेसुये मुझा समस्या जेसुये मुझा पोयना जेसुये मुझा कष्टा जेसुराव मुझा घरा जेजू तुका म्हज्या संबंधांत हांव स्वागत म्हणटा पती जावन पतीण जावन आमी एकामेका आदारसून सुदारसूंक आमकां बळ दी एक आवय एक बापय जावन आमच्या भुरग्यांक बऱ्या रितीन बोवाळतान वागोवंक आमकां कृपा दी भुरगीं जावन आवय बापयक विधेय जावन चलोवंक आमकां कृपा दिवंक जेजू ये म्हूण मागता जेसुये आमच्या भुरग्यां थंय जेसुये ददल्या स्त्रिये थंय जेसुये आमच्या वडिलां थंय जेसुये आमच्या प्रायस्तां थंय जेजू तूं आमकां जाय ह्या आराधनांत तुजें हजरपण आमकां दाखय जेजू आमच्या कुटुंबां तूं आशिर्वादीत कर आमची जिणी तूं आशिर्वादीत कर आमचें कुटुंब तूं आशिर्वादीत कर आमकां तुज्या कृपेन बर म्हण मागता जेसुये वकां गूण कर जेसुये
पीडा गुण कर जेसुए कष्ट पयस कर जेसू जिवीत आमचें दादोस कर Hallelujah, 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 तू स्वीकार कर तुझे तुझी येता येसू हालेलुया 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 Sansuvanso Vangelo, अध्याय 20 वळ 24 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटा तो तोमास जेजू आयिल्ल्या वेळार तांच्या सांगातान आसुल्लो. आमी सोमयाक पळयलो म्हणून हेरा शिसांनी ताका सांगलें, पूण तोमासान ताका जाप दिली, ताच्या हाताचेर आसले किळ्यांचे गुर्त हांवें देखले शिवाय आनी त्या किळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट ताच्या कडवळांत म्हजो हात हांवें घाल्या शिवाय हांव सतमनचो ना. 8 दीस उतरले. शिसपर्त्यान घरा भितर आसले. तोमासी तांच्या सांगाता आसलो. दारां धांपून आसली तरी जेजू येवन तांचे मदगांत रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय, तुजो हात मुखार हाड, म्हज्या कडवळांत घाल. विश्वासी जायनाका बगार सतमन. तावळ तोमासान म्हळें, म्हज्या सोमया, म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलें देखून तूं सतमनताय न्ही, पळयनासतना सतमनतात तीं कितलीं बागी. देवाचें अवतार हे वाकणे तुका क्रिस्ता. Praise the Lord. 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 जेजूक तुमी भेटल्यात गी, या जेजू तुमकां मेळ्ळा गी. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, सुखांत आसतना आमकां कोणाची गरज म्हणून दिसना. समस्या येताना, पिडे शिडेक वळख जाताना, समस्या वयर समस्या रेवड घालता आसतना कोणा एका व्यक्तीन येवन आमकां बुजवण दिल्यार, सांगातपण दिल्यार ताच्याकी व्हडली आस्त दुसरी ना म्हणटा आमी. आमी कश्टांत आसतना, आमी पिडेंत वळख जाल्ल्या वेळार तूं भियेनाका, हांव आसां तुज्या सांगाता म्हणून कोण एकलो व्यक्ती आमकां सांगता जाल्यार खंडीत जावं न्ही, असले व्यक्ती आमकां आमच्या जिणयेंत जाय पडटात. आमी एकसुरेन जावन जियोंक जायना. आमकां आनी एक हाताची गरज सदांच आसा. तशेंच मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजू कुर्सार मेल्या उपरांत तांच्या शिश्यां मदें एका रितीचो गोंदळ आरंभ जालो. आनी मुखार कितें म्हणलें तांच्यान चिंतूंक असाध्य जालें. कित्याक येदोळ मुसर सोमी आमच्या सांगात आसलो, ताका आतां काण्ण वेला. मुखार कशें जियोवचें. पूण जेजू पुनर्जीवन जाल्या उपरांत एक एकल्याक तो भेटता. जेजू तांकां परत्यान मेळटा आनी तांच्या जिवितांत जाल्लें बदलावण आमी पवित्र पुस्तकांत वाचता. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जर जेजू आमकां मेळोंक ना जाल्यार आमचे समस्ये, आमची पिडा शिडा,
आमचें एकसुरपण आमकां दोसूंक सुरू जाता. जर आमच्या पिडे मोदें, आमच्या एकसुरपणा मोदें, आमच्या समस्येच्या मोदें आमकां जेजू मेळ्ळा जाल्यार ते समस्या आमकां वोवून काणी घेवंक कांय व्हडलें बोर म्हणून वगाना. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, पयल्यान पयलें मग्दलाच्या मरयेची जिणी आमी पळोवया. जेजू सांगाता ती आसली 7 देंवसार तिचे तावन जेजून भायर काडले. जेजूचे सांगातपण तिका आसलें. आतां जेजूक समाधेन दवरला. उठावटी ताका समाधेन तांणी दवरलो. पूण आयतारा सकाळीं ती निराशपणाची मेटां काडून जेजूच्या समाधे सरशीं येता. निराशपण उजवाडना. वांजेलांत आमी आयकता आनीकी काळोख थंय आसलो. खाली प्रकृतीचो काळोख मात्र न्हय. जेजूक भेटोवंक येवच्या मग्दलाच्या मोरये थंय एका रितीचो निराशपणाचो काळोख आसलो. केदाळा जेजू आमच्या जिणये तावन पयस वेता. आमची जिणी काळोखाची जाता. म्हणून मग्दलाच्या मोरयेची जिणी आमकां सांगता आसतना निराशपणान ती फोंडासरशीं येता. पूण जेजू तिका भेटता. सबारपटी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमच्या जिणयेन निराशपण आसतना, आमच्या पिडे कुशीन्स आमची दिश्ट आमी कोंसोवन आसतना आमकां जेजूची वळख सबारपटी मेळना. कित्याक आमची पिडात आमच्या दोळ्या मुखार व्हड जावन दिसता. मग्दलाच्या मोरयेक तशेंच जालें. जेजू तिचे कडेन उलयता जाल्यार जेजूची वळख तिका मेळोवंक ना. आतां जेजून आपले परिचय तिका सांगल्या उपरांत तिचें निराशपण पयस जालें, तुजें एकसुरपण पयस जालें. हांव चिंता फोंडा सरशीं येवंक तिणें अर्दो घंटो काणी गेलो जाल्यार फोंडात हांव शिसा सरशीं वचोंक 5-7 मिनटांनी ती गेली म्हूण हांव चिंता. दावी ती गेली. निराशपण तिचें पयस जालें. जेजू म्हजे सांगाता आसा म्हणलो. भवाट तिचे थंय, बरवसो तिचे थंय उदेलो. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी आमच्या जिणयेंत आमच्या मोगाच्या मनशांक आमी होगडावन काणी गेलां जावंक पुरो आस. आमच्या जिणयेंत निराशपण आसा जावंक पुरो. म्हजी म्हणली कोणीय नांत म्हूण म्हाका भोगता जावंक पुरो. ह्या संदर्भार जेजू तुका आपयते आसा. कशें मग्दलाच्या मरयेक जेजून ताचे सरशीं आपयलेंगी, तशेंच तुकाय जेजू आपयते आसा. भिये नाका. तुज्या समस्यांत, तुज्या निराशपणांत, तुज्या पिडेंत हांव तुज्या संगाता आसा म्हणटा जेजू. दुसऱ्यान मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, थोमासाक आमी पळयता. निराशितो जाल्लो. जेजू दिश्टीक पडटा आसतना शिसा सांगाता तो नातुल्लो. आतां शिस म्हणटात आमी जेजूक पळयलें. पूण थोमास म्हणटा ताचे थंय एका रितीचो दुबाव, बेविश्वासपण, पातयेणी ताका नातुल्ली. हांवें दोळ्यांनी ताका पळयत जाय. ताचे गाय हांवें पळयत जाय. मुगाशनो जेजू आमी निराश जाताना, आमी दुबावाक पडटा आसतना एक ना आनी एक रितीन ताचें हजारपण आमकां दाखयता. आज ताच्या उतरां मुखांत्र नाना रितीच्या आराधना मुखांत्र जेजू ताचें हजारपण आमकां दाखयता आनी म्हणटा दुबाव नाका. दुबावान बरयल्लो, अविश्वासान बरयल्लो थोमास जेन्ना तो म्हणालो
हांवें ताच्या गायान आतांच्या गायांनी बोट दवरचे कडवळांत म्हजो हात घाली जाय सक्कडी सांगलें ताणें. पूण जेजू ताचे मुखार प्रत्यक्ष जाताना ताणें केलेंगी नांगी आमी वांजेलांत वासिना पूण ताची उतरां म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. तुजें निरासपण पर्वता बरी केदें व्हडलें आसूंक पुरो. तुजें एकसुरपण केदेंय व्हडलें जावंक पुरो. समस्या कितलेय व्हडले जावंक पुरो. तुजी पिडा केदी व्हडली जावंक पुरो. पूण जेन्ना तुवें जेजूक तूं भेटलोय तें सक्कडी मैदान जातलें. तुजे समस्ये जावन तुजे मुखार उरचे नांत मोगाच्या भावान आनी भयणीन. तिसऱ्यान आमी पळयता एमावच्या वाटेर आसचे ते दोग शिस. आमी केदोळ म्हणसर एकसुरी रावता आमकां देवाचें दर्शन जावचें उणें. कित्याक केदाळा एकसुरीन जाता आमचे समस्येत आमच्या दोळ्या मुखार येतात. पळय वगोत बसोन आसा तुमी घरा. देवाचो उडास येवचो बारी उणो. समस्येत मतींत गुंतात कितले नाका नाका म्हळ्यार मतींत रावंड घालून सुरू करतात एको गोत बसरल्या वेळार. ताका कोणा कडेन म्हूण इल्लें उलयचें म्हणचें ताका. तुमी समस्यांत आसतना निराशपणांत आसतना ओगोत खेळ घालून निदानाकात. कित्याक सैतान येवन तुमचें ट्रेप रिकॉर्डर तेंत ऑन करचें ताणें. तुज्यान जायना, तुजें जालें, पळय तुका आनी ह्या बेड्डांत उठोवंक जायना, तुजें मुग्दलें, पळय भुरगीं पयस जालीं, तूं एकसुरें जालाय आनी कोण्णी ना तुका. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. एकसुरीन तुमी आसात गी आराधनाक सांगाता मेळ्ळा. खंय दोग या तेग म्हज्या नांवान सांगाता मेळटात गी तांच्या मोदगात हांव आसा. पळय ह्या मौ वाटेन चलोन वेचे ते दोग शिस निराशपणानंत तांचे मोदेंत उलोवन काडून गेले. पूण जेजू तांचे मोदें समकलो. तांचे मोदें समकलो मोगाच्यानो. आमी सांगाता एका मनान सांगाता मेळटाना देवाचें दर्शन आमकां जाता. त्या खातीर आराधना केया, रितीर करा. खंय म्हळ्यार खंय मेळनाटलें समाधान आमकां हांगा मेळटा. तें जोडुल्ल्याक मात्र कळटा. थोडे पटी थोड्यांनी सांगचे आतां ही काल्याक सोनवारा धांवता गाय थंय काल पोखरूंक मेळटा म्हूण येता गाय म्हूण सांगचें आसा. कित्याक म्हळ्यार तांणी येवंक सुर केल्यार तीं रावनांत. तांणी येदोळ येवंक ना, तांकां आंगाची रूस कळीत जावंक ना. त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो एकसुरी आमी आसतना सैतान आमकां पासयता. पळया पोरण्या तेस्तामेंतांत उत्पत्ती ग्रंथांत येवू आनी आदाव सांगाता मेळटाना सैतानान कांय करूंक ना. तीं दोगांय सांगाता आसतना सैतानाक कांय करूंक जावं ना. केदाळा येव एकसुरी आसली गी सैतान येवन काडी घालूंक सुरू केलें. खाजारी जिवितांत ती गोव बायलां सांगाता आसतना कोणाच्यांनी कांय करूंक जायना. गोव एकाडे बायल एकाडे जाल्ले तक्षणा सैतान काम करूंक सुरू करता. आमकां तसो अर्थ समजना. आमी साबारांनी सांगचें घर बांदी जाय, आस्त करी जाय, बोदीक करी जाय. तें बोदीक करतना बोदीक कोणा पसत केलें गी तिंत तुज्या सांगाता नातल्यार सांगातपणांत देव वस्ती करता. एकसुरपणांत सैतान प्रवेश जाता. पळया निराशपणांत ते दोगी शिस
जायगी नाकागी म्हणून मेटांक काणवेताना जेजू तांकां मेळ्ळो. उंडो मोडचे मुखांतर जेजून ताचें दर्शन दिलें की उठा उठी पाटी गेले म्हणून आमी आयकता. ते संतोषान भरले. तांचे समस्या जावन उरोंक नांत. चवथो व्यक्ती पेद्रूची जिणी आमी इल्ली ध्यान केल्ल्या वेळार तो सट्ट करून उलोवचो व्यक्ती. सट्ट कालें तोंडाक आयलें तें पुरो सांगलें. आमचे मदें थोडीं आहात पट्ट करून उलयता पूण अल्या मनशांक पातयेच. ही मणकां जेवन सर बरीं आसतात पळय तांकां एक्का मेठाक पातयोच. ती खेदाळा खालें करतात म्हणून सांगूं जाय. हे थोडे पटी म्हळ्यार राप्प करून तोंडाक मारले बरें सांगतात आनी एका घडये तांकां ते उडासत उरना. तांकां पातय. ही वगत कालें उलयल्यार करना पळय ती खेदाळा कोयती पाततात म्हणून सांगूं जाय. मुखार मुखार आसून ओडुली कळना कोयती कोणें घाल्ली म्हणली कळना. कोयती तिंत घालतात बँडेजी बांदतात मागीर तिंत. प्रेज द लॉर्ड. पळया वो पेद्रू तट्ट कर्ण जेजून काले म्हळ्यार तट्ट कर्ण आन्सर दितालो. पूण आत आनी मुखार कितें म्हणलें निराशपण आयलें. तो परत्यान पाठी गेलो खंय ताच्या कामाक. परत्यान मासली दवरूंक गेलो. एका काळार पेद्रूक देवान सांगलें आनी मासली धरची सोड तुका मनशाक हांव धरचें बरी करतलो. आतां देवाचें उतार सांगता तो परत्यान मासली दवरूंकूच गेलो म्हणून. म्हळ्यार परत्यान ताची आदली वाटत ताणें धरली. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजू परत्यान ताका इसारता तूं म्हजो मोकरतायगी तूं म्हजो मोकरतायगी तूं म्हजो मोकरतायगी. निराशी जायनाका. कित्याक ताणें जेजूक 3 पटी नेगार केलें. जेजू विकृत केलें. पूण आज जेजू म्हणटा तूं एकसुरो जावन गेल्यार तूं बुडतलोय म्हाका पळय. जेजून तांकां सांगलें तूं दर्यांत चलोवन ये. पेद्रू चल्लो पूण केदाळा जेजू ताणें दिश्ट पयस गेली गी तो बुडोवंक लागलो. आज आमी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो केदाळा तुमच्या घरा कुशीन तुमची दिश्ट खंचयतात तुमी बुडतेल्यात. तुमच्या कामा कुशीन दिश्ट खंचोवन आसता तुमी बुडतेल्यात. तुमच्या सोबाया कुशीन तुमची दिश्ट खंचोवन आसा तुमी बुडतेल्यात. पूण जेजू म्हणटा म्हाका पळया. पेद्रून जेजूक पळयलें तो बुडोवंक ना. पुनर्जीवन जाल्या उपरांत जेजूक ताणें पळयलें आनी म्हळें सोम्या हांव तुजो मोग करता म्हूण तुका कळीत आसा. म्हजें थंय अस्कत काय आसा तें हांव मानून घेता. पूण सोम्या तूं म्हज्या सांगात आसल्यार हांव कितेंय करूंक शकतलो. पयलो पाप साहेब तो जालो. ताचे एका शर्मावांत 3000 जण जेजूचो पाटलाव करूंक शकले. जेजू आमच्या सांगात आसतना आमी कितेंय करूंक शकता मोगाच्यानो. तर आज आमी विसार जायत जाल्लें सवाल. तर मागदलाच्या मोरयेक तिच्या निराशपणान जेजू मेळ्ळो. थोमासाक जेजू मेळ्ळो. एमाऊच्या वाटेर वेच्या त्या दोगां सिसांक जेजू मेळ्ळो. पेद्रूक जेजू मेळ्ळो जाल्यार म्हाका आज म्हज्या समस्यांत म्हज्या पिडेंत म्हज्या कुटुंबाच्या नाना रितीच्या तेंचे सवांत म्हाका जेजू मेळ्ळा गी. म्हज्या एकसोरपणांत जेजूक हांव भेटलां गी. तर जेजूक खंय आमी भेटयेत. जेजूचे हजारपण आमी खंय आमी जोडयेत. एक मागण्या मुखांतर. मागण्या मुखांतर ल्हान ल्हान उले आमी जेजूक उल्या मारच्या मुखांतर जेजू म्हज्या सांगाता सदांच आसा म्हणलें आमी साबीत करयेत.
दुसरें मोगाचेनो देवाचें उतर. जर तुमकां देवाचें उतर वाचूंक कळटा तें वाचा. वाचूंक कळना आतां मोबायलान ती देवाचें उतर आयकूंक मेळटा. आयका. म्हाका वाचूंक आतां कांय तुमी सांगत जे म्हणना सगळ्यां कडेन उज्जून चेंत आसा पळय की न्ही. हे 90 वर्सांच्या मायंगडेय तिचे कडेन आसा उज्जून चेंत मोबायल आसा. तातूंय येता वाचूंक कळज येता म्हणना. देवाचें उतर आयकूंक वाचूंक कळज येता म्हणना. नातवांगडे कालेंक तें वायराचें हें आसता 2 कानाक घालून वगत बसा. मासली शिंतानाय आयकयत, आळेन वाडटानाय आयकयत पळय की न्ही. बायलो शब्द तुमकां आयकना आराम. थोडे फावटी आयकल्ले बरींत न्हीद येता. बरी खर न्हिदा. प्रेज द लॉर्ड. सबार जाणांक म्हाका न्हीद येना न्हीद येना न्हीद येना म्हणटात न्ही. तें कानाक घालून बेड्डार बेश्टें आडपण 4 शब्द आयकल्ले बरींत रुमांतान देवाचें हजारपण तुमी भोगतल्यात. देवाच्या उतर वाच्च्या मुखांतर आनी आयकोवच्या मुखांतर देवाचें हाजीरपण आमी जोडयेत. आनी देवाक स्तुती करच्या मुखांतर ल्हान ल्हान उल्यांनी ताका स्तुती करच्या मुखांतर आमी देवाचें हाजीरपण आमचें करून काणगे येवत. हेरांची सेवा करच्या मुखांतर देवाचें हाजीरपण आमी जोडयेत. मातेवाचो वांचेल 25 अध्याय वळ नाल्लो वाचतो. मात्र न्ही आमच्या पातकांचें बोगसणें आमी जोडून घेवच्या मुखांतर एक सुटावें कुमसार जावल्ल्या मुखांतर देवाचें हाजीरपण आमचें तें आमी जोडून काण घेवंक जाता. तर जेजू आमचे मुखारच आसा. उगडापणाचो ग्रंथ 3 अध्याय म्हणटा तुज्या काळजाच्या दारागडे रावोन हांव बोडयते आसा. तुवें तुजें काळजाचें दार उक्तें केल्यार हांव तुजे थंय येवन रावतलो. आतां आमच्या काळजाचें दार उक्तें करचें कशें? एक मागण्या मुखांतर आनी एक देवाचें उतर आयकोवचें मुखांतर, स्तुती आराधना मुखांतर, हेरांची सेवा करच्या मुखांतर आनी आमचें पातक आमी वळखोवच्या मुखांतर देवाक आमच्या काळजाचें दार उक्तें करून दिवयेत. जेन्ना जेजू आमचे थंय येवन रावतलो आमकां नवी रचना करतलो. सांत पावल सांगता जो कोण देवा थंय एक जाता तो नवी रचना जातलो. तर तुमकां जेजू मेळ्ळा की मेळोंक ना जाल्यार आज तो तुमचे मुखार आसा. कशें जकेवन ताका ताच्या घरा स्वागत केलें. कशें मोरयेन त्या स्त्रियेन तें सुगंध तेल जेजूच्या पांयांक सारोवन कशें तिका स्वागत केलें. कशें मार्ता मोरयेन तांच्या घरा जेजूक स्वागत केलें. आज आमी जेजूक म्हणया जेजू तूं म्हज्या जिणयेंत ये, म्हाका नवें रूप दिवंक ये जेजू म्हणून आमी मागया. दोळे आमचे धांपया. आमी नाना रितीच्या तेंते सवांनी भरल्याव जावंक पुरो. पूण आज देवाचें उतर आमकां सांगता सांत पेद्रूचें पत्र 2 अध्याय वळ 24 ताच्या गाया वरवीं आमी गूण जाल्या. तो आमकां ताच्या गाया बरी गायांतावन ताच्या पवित्र रक्तांतावन गूण करूंक शकता. जो कोण बोवाळतान मागता तो घेता म्हणटा देवाचें उतर. तर आज सोम्याक आमी स्वागत म्हणया.
हें एक आराधन आमच्या जिणयेचें सुटकेचें आराधन जावं दी. हें आराधन जेजूचें दर्शन आमकां दिवचें आराधन जावं दी. आमचे दोळे आमी दंपया संपूर्ण रितीन जेजूच्या हातांनी आमचें समर्पण आमी आज करया. कित्याक ताच्या गया वरवीं आमी गूण जाता, तर ताचे थंय आमी एक जावन ताची कृपा आतां आमी मागोवन खाण घेवया. जेजू म्हाका आपोड म्हूण मागया. जेजू तुज्या पवित्र रक्तान म्हाका गूण कर म्हूण मागया. जेजू तुजें पवित्र रगत म्हजे थंय शिमटाय आनी तुजें हजरपण म्हाका दाखय म्हणून ह्या गिता सोबें ताका आमी उलो मारया. आमचे दोळे दंपया, दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया. जेजूचें दर्शन आमकां मेळोवन दी. जेजूचें हजरपण आमकां बगूंक हें गीत आमकां प्रेरण करून दी. जेजू आमचे थंय आसा, आमकां आपडटा. आमचें निरासपण, आमचें पिडाशिडा, आमचें एकसरपण आमचें तावन आज काण उडयता म्हणले पातयेणी आमकां दृढ जावं दी. जेजू हे सोमया म्हाका नितळ करूं, म्हाका आपडों, तुज्या पवित्र रक्तान म्हाका धुवंक हे सोमया. आपड जेजू म्हाका आपड, अमोल त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय. कुड्यांक दीस दिल्ल्या जेजू, गूण कर जेजू म्हाका गूण कर. रक्तस्रावाच्या पिड्यान वळवळच्या त्या स्त्रियेक आपडलेल्या जेजू, मोची तूं निवा बऱ्यांक काण दिल्ल्या जेजू, म्हाका आपड, अमोल त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय. कोणाच्या पिड्यान वळवळच्या नितळ कळ्या जेजू, जेजू म्हाका गूण कर. ह्या इराच्या धुवेक पत्त्यान उठयल्ल्या जेजू, शिडा मोची तूं निवा. पातकी स्त्रियेन तुका बावडताना पडलें, कश्टलेक तुवें बरें केलें. जेजू बावडतान हांव तुका सोम्याता आपडटा. आज तुज्या मुखार आयलां जेजू, हांव तुझ्या सेर पडटा. सोमिया जेसू काळ्याक म्हज्या कांडी उलो मारया जेजू आमी. दर्या जेसू मागण्याक मांडून दी. आमच्या निराशपणांत, आमच्या पिड्याशिड्यांत बातम्यान उलो मारले बरी आमी जेजूक उलो मारया. सोमिया सदा सुवाळोन दे. कुरपेची सर पुडीन म्हज्या सोमिया सदा सुवाळोन दे. जेजू आपड जेजू म्हाका आपू, म्हज्या पिडेंत, अमोल म्हज्या निराशपणांत, तूं तेलाय. म्हज्या एकसरपणांत गूण कर जेजू म्हाका गूण कर. सगळे पिडा शिडा म्हजी तूं निवा. म्हजें मोत नितळ कर जेजू, म्हजें टेन्शन पयस कर जेजू. तुज्या दैवीक सक्तेन म्हाका भर जेजू. सर्गा संसारासो तूं जावना सायधणी. सर्गीन थांव धाड तूं आमचेर देणी. पाटलाव करूंक तुजो सदांच कालतेपणी. बेसांवाणी भर मोची चिणी. भर जेजू म्हजी चिणी तुज्या बेसांवांनी. जेजू उलो मारया त्या सोम्याक. ताळ्याक म्हज्या कांडी. ह्या रितीरेंत आराधनांत भाग घेतल्या हर एकल्याक सोम्या तुज्या दैवीक सक्तेन भर म्हणून हांव तुजे लागीं मागता. मागण्या गुमान तोंदी.
तुझी दैविक शिक्षेची सखत या भुरग्यामध्ये देवान येऊन दे. मोच्या सोमिया सदांच वाळोते उर्पेची सर जिने मोच्या सोमिया सदांच वाळोते आपण जिसू माका आपू अमोलिक त्या रक्तान माका तू तेलाय गुण कर जिसू माका गुण कर सगळी पीडा शिडा मोजी तू निवार सगळे कनबे साराय मोजी तू निवार सगळे कंत हुस्को मोसो तू निवार दोन्ही हात वैर उभारूया आमचे निराश पण आमची पिडा शिडा या उठलेल्या हाताने जे जो उभारून धरूया आमची कुटुंबाची परिस्थिती जे कोणाक आमी मागस आस जेजून आमकां खंय पडसय जेजू आमी सांगया जेजूची सगळ्यात देवान येऊन दी जेजूची गुण करची सगळ्यात आमच्या मध्ये देवान येऊन दी आमकां जेजू सुटका दिवन दी आमकां ताच्या आशिर्वादाने भरून दी हालेलुया 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 सर्वसंच्या देवा तुझे गुण करच्या सक्तीन या भुरग्यांक आपड म्हणून तुझे लेख मागता अंजे पिडा शिडाचे समस्ये सगळी पयस ज्यांचे सरपण पयस आमची तुझ्या बेसाबानी हांकां बर म्हणून तुझे लेख मागता हालेलुया हालेलुया दोळे आमचे दंपिया दोन्ही हात आमच्या काळजाचेर दवरया सक्रामेंतांच्या समयान जेजू या आराधनांत वांटेले घेतल्या हर एकल्यांक तूं जाणाय समया जो कोण तुजे सशीन बोबाडतान येता तांकां रित्या हातान येदोळ तुवें धाडूंक नाय या आराधनाचो आशिर्वाद या भुरग्यांचेर या भुरग्यांनी कोणाचो उडास कोणा पसोत मागलां गी तांचेर आतां वत म्हण हांव तुजे लागीं मागतां प्रत्येक जावने आराधन टीव्हीचेर पळोवन आसच्या सोर पिडेस्तांक तूं आशिर्वादीत कर तांच्या एकसरपणांत समया तांचो सांगाती तुमचा तांकां बळ दी तांकां भलायकी दी तांकां समाधान दी तांच्या मोतींत दसून अशे हर एक संगती तूं काण उडय तूं तांच्या सांगात आसाय म्हणलो बरोवसो तांकां बळ करून दी अभिषेक करून दी आशिर्वादान बरोवन दी म्हण मागता हालेलुया 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 सकड़ा मी दिबी घालया आनी सक्रामेंतांच्या समयाचे आशिर्वाद आतां आमी घेता आसतना जेजू आमकां बळ करून दी आमकां अभिषेकान बरोवन दी म्हण गावया येद्या व्हडा सक्रामेंता येद्या व्हडा सक्रामेंता सष्टांग नामान करूया पूर्वेला त्या रूपा बोला नव्यो रीती आदार्या सर्वोन्मेच्या उस्कत्वीस्व्या बाबा ताचे मोक्तीव्या जसे बापा तसेच पुता उल्हासाने स्तुतीचा पदवी महिमा सस्ता सस्ता एका स्थळ्या हरसिता
tuka dogancia spirita sama sami navarta. प्रार्थूया ये देवाविचे सक्रेमेंत काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवण्याचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दायेन फावो कर. जो जी येताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना. Amen. मिसाची त्या सवाय ह्या परी आसात. देवान केल्ल्या स्वरूपकारांक अर्गां जावन मिसाचें बलिदान भेटयता. एवलिन डिसोजा बचपे आसो आज बर्थडे. नॅन्सी लुईस बॉम्बे. बेनेट जोसेफ बँगलोर. तबिया रिया मेनेझेस जर्मनी आसो हे बर्थडे. सपना आनी कुटुंब ब्रह्मावर. जूड लुईस कलमाडी. लविना सल्डाना कारकोळ. सेलेस्टिन डिसोजा वरकाडी. जेसन वीणा आणि जीवन वेगस बनकोड. प्रिन्सेल पिंटो नेजार. अविल डिसोजा कलमाडी. सुनील डिसोजा संतकट्टे. जॅक्सन डेसा पेरंपल्ली. क्लोटिल्डा मरिया मताय शंकरपुरा. थॉमस डिसोजा उडपी. विन्सेंट वास तोट्टम. नॉयर डी अल्मेडा आणि कुटुंब उडपी. फ्लाविटा अपोस मँगलोर. आराधने बोट मालपे. आवे मरिया बोट मालपे. तशेंच मेरी डिसोजा मँगलोर बरे भलायकी मेळोंक. निकिता आनी शॉन कॅनडा. अनिता मस्करिन्यास पेरंपल्ली. अनस्तेल्ला पुळूर बरे भलायकी मेळोंक. सॅम्युएल सिल्वेस्टर आनी सियोन डिसोजा संताकट्टे. इग्नेशियस आनी सेलिन पिंटो हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता. पॅट्रिक मीना पिंटो नेजार. एफ्रोजिन मचादो. पाऊल आनी मेरी कॉड्रस हांच्या आत्म्या खातीर मीस दिता. लुईस कॉड्रस उद्यावर गलच्या आल्मांव खातीर मीस दिता. लिन्नी आनी कुटुंब पानीर. रेजिनाल्ड डिसोजाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता. तेरेजा डिसोजा आनी कुटुंब कालमाडी. प्रेसिला नाझरेत हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता. फिलिप डिसोजा आनी कुटुंब उडपी. मारियान्ने गुर्जारो हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता. डॉमिनीक गुर्जारो गोंया. विलियम डिसोजाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता. रॉन्सन डिसोजा मँगलोर. बेन्नी डिसोजा हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता. सरिता डिसोजा ब्रह्मावर. घरच्या आल्मांव खातीर मीस दिता. डिसोजा आनी कुटुंब उडपी. घरच्या आल्मांव खातीर मीस दिता. जॉयस फर्नांडीस बॉम्बे. तशेंच जोकिम रेबेल्लो हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता. पॉल फर्नांडीस कालमाडी. संतोष पोरी काळसा आणि मोगा बरी एकवटा भक्ती नामी सर्या भितर देवाच्या मंदिरा कैसर तोक्वाते मोजे नावी संगी मेळटा कैसर आप आसा सदांतांचे मोदेगा जेसूचे उत्तर आमकां प्रेरण दितले ताच्या नांवान आमी कितें मागता तें मेळटलें. संतोष बरीत काळजां आनी मोगा बरी एकवटां भक्तीन आमी सर्या
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमूख आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमच्या सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भाऊ भयणीनो, देवान संवसार असो इतलो मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो, ताका सत्मानतल्या कोणासोच नाश जायना जावच्याक बगार ताच्या मारिपात साश्टीक जिवीत लाभच्याक. देवान आपल्या पुताक ह्या संवसारी धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्ही, बगार ताच्या मारिपात सोडवण लाभच्याक. जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो आमकां सोडोवंक. आनी सोडवण म्हळ्यार कितें मोगाच्या भाऊ भयणीनो? सोडवण जावन आसा देवा लागीं आनी एकामेका लागीं माया मोग, देवा लागीं आनी एकामेका लागीं एकवट. केदाळा आमी देवा लागीं आनी एकामेका लागीं एकवटान जियेता, आमी सर्गींच्या वाटेर आसा. केदाळा देवा लागीं आनी एकामेका लागीं आमी एकवटान माया मोगान जियेना, तर आमी सर्गींची वाट चुकला म्हूण जालें. हर एक रेतीर हर एक मिसाचें बलिदान, आमची हर एक लितुर्जिकल कार्य आमकां देवा लागीं एकामेका लागीं माया मोगान जियोंक साश्टीक जिविताच्या वाटेन चलोवंक आमकां कुमो करता. मोगाच्यानो हे मिसाचें बलिदान आमी पेटयत आसतना सर आमचें उणेपण खंयचे सकट आमकां साश्टीक जिवितांत विंगड करता, ते सड संगती जेजू मुखार आमी हाडया. तांच्या खातीर देवा लागचें एकामेका लागचें बोगसाणें मागया आनी आमी सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्हा उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडात उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासत देवा सदां संवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सश्टाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकू कर, सोमिया काकू कर, क्रिस्ता काकू कर, क्रिस्ता काकू कर, सोमिया काकू कर, सोमिया काकू कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, पवित्र समर्थीचे सगळे नियम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायलाय. तुज्या आज्ञा पाळून सश्टाच्या जिविताक आमी पावशें कर. या आमी मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुज्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सश्नाच्या सश्ना. जकरिया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. हांवें म्हजे दोळे उबारले आनी म्हाका एक दर्शन दिसलें. आपल्या हातांत मेजपाचें सूत घेवन एक मनीस आसलो. हांवें ताका विचारलें, तूं खंय वेताय? ताणें म्हळें, हांव जेरुसलेमाचें माप घेवंक वेतां. तें कितलें रुंद आनी लांब आसा तें पळोवंक वेतां. तेन्ना म्हजे लागीं उलयतलो तो दूत फुडें सरलो आनी ताका मेळोवंक दुसरो एक दूत आयलो. ताणें म्हाका म्हळें, धांव आनी त्या तरणाट्याक अशें सांग, जेरुसलेमाक पागर आसचें न्हय, कित्याक
ताजे भितर मनशां आनी गर्वां व्हड संख्यान आसतलीं. हांवूच जातलो तांचे भोवती एक उज्याचो पागोर. उलयता तो सरेस्पोर आनी ताचे मदें आसतली म्हजी महिमा. शियोनाच्या दुवे गायन कर आनी संतोश भरीत जा, कित्याक तुजे मदें वस्ती करूंक हांव येतां. उलयता तो सरेस्पोर. त्या दिसा जायतीं राष्ट्रां सरेस्पराशी येतलीं, ती ताची परजा जातली आनी हांव तुजे मदें वस्ती करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उपकार. ससो गौडी आपल्या हिंडा, तसो सर्वेस्पो आमकां सांबाळटा. ससो गौडी आपल्या हिंडा, तसो सर्वेस्पो आमकां सांबाळटा. जाणांगाडो सर्वेस्पराचें उतार आयकून घेया. पयशिल्ल्या करावळी गांवांनी तें परगट करा. इस्रायलाक दुस्पोट आयिल्लो तांकां एकठांय करतलो. गौडी आपल्या हिंडांक सांबाळटा, तसो तो तांकां सांबाळटलो म्हणा. जसो गौडी आपल्या हिंडा, तसे सर्वेस्पोर आमकां सांबाळटा. सर्वेस्पोरान जाकोबाक गुलामपणांतलो सोडयलो. ताचे प्रास बोळवंत आसलेल्याच्या हातांतलो ताका बाचाव केलो. ती सगळीं येतलीं आनी सियोन दोंगरार गितां गातलीं. सर्वेस्पोरान दिल्लीं उत्तम देणी भोगूंक ती एकठांय जातलीं. जसो गौडी आपल्या हिंडा, तसो सर्वेस्पोर आमकां सांबाळटा. तेन्ना युवकी आनंदान नाचतल्यो. युवक तशेंच प्रायवंत खुशाल बरी जातले. तांचें रुदान सोंपोवन तांकां हांव संतोश भरीत करतलो. तांणी आपली खंत दूख सांडून आनंद बरी जायशें तांकां बुसयतलो. जसो गौडी आपल्या हिंडा, तसो सर्वेस्पोर आमकां सांबाळटा. जसो गौडी आपल्या हिंडा, तसो सर्वेस्पोर आमकां सांबाळटा. Semesta mi ubi rabia, al misa se utkardo. Alleluia, 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 alleluia. आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्तान मोरनाचो नास केलो आनी नवें जिवीत सुवार्ते मरिपात उजवाडा हाडले. हालेलुया, 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 हालेलुया.
सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसूं तुमच्या सवे आस लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या जेजू करतलो तें सगळें पळोवन सगळो लोक अजाप जायत आसलो. तोवळ जेजून आपल्या शिसा लागीं म्हळें, आतां हांवें सांगचें आसा तें तुमच्या मोतींत बरें कुसो. मनशा पुताक वेगींच धरण लोकांच्या हातांत दितले. तो कितें म्हणटा तें शिसांक समजलें ना. ताच्या उतरांचो अर्थ तांचे तावन लिपोन आसलो जाल्ल्यान तें ताच्या मोतीक गेलें ना. तरी पूण ह्या विशयान जेजू लागीं विचारूंक ते भियेले. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता काणी गो घेऊ आमी आयल्या बापा ओपून दिता त्यो तुका भक्तीपणाचो कथो बापा स्वीकार तुमक ए बापा उतारपणी आमी काणी करपिता स्वीकार कर लाभय देणी सगीता उदारपणी आमी काणी करपिता स्वीकार करून लाभय देणी सगीता गे बापा काणी को गे बापा काणी को काणी को घेऊन आमी आयल्या बापा ओपून दिता त्यो तुका भक्तीपणाचो कथो बापा स्वीकार तुमक ए बापा काणी गो घेऊन आमी आयल्या बापा ओपून दिता त्यो तुका भक्तीपणाचो कथो बापा स्वीकार तुमक ए बापा. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांत तें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेत्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर तूं मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुझ्या परजेची देणी प्रसन्न जावन बांधून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रक्ताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलोय म्हूण आमी बावरतान सतमंता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळोसो कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसो. तुमच्या सवे आस आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सशनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वांते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समारंभता. जिव्या बावरतान ताचें पुनर्जिवनपण परगटता. तीर बरवशान ताच्या महिमेवंत येण्या कत्रेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र
Pobi galbarang so serve porto Sergani son Pola tuja vaiba Un segitu kacice Serve spora cinabi etata kace Un segitu kacice Un segitu kacice बापा खरोच तूं पवित्र तुंत सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूडू आनी रगात आपल्यात कुशेन कश्ट मरण सोंसुंकच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पोवची तेच परी जेवण जाते ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी काराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमच्या बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें ही म्हज्या उडासा करात बावर्त सोगूट परगटुया Jesu melo Jesu jiwang sala Jesu noyani to बापा जेजूच्या मरणासानी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सलवणेची काल्स तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र साबेचो उडास कर लियो आमच्या भगवन बापा जेराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवकार मोरये देवाच्या माये सांगाती आनी तिचो पोती भगेवन जुजे भगेवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सष्णाच्या सष्णात Amen. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन आतां धीर घेवन म्हणोवया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी
आणि आम्ही आमचे सुकलेल्या भक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सवस्त गाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान केलांक आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर अकंतांतली वाटय. कित्याक सर्की पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सुसना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र साबेच्या भावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय सशनाच्या सशनाक. आमेन. सौम्याची शांती सदांकाल तुमच्या सोवें आसूं. तुमची सुवास आसूं. माया मोग असो एकवट असो गुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत. देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत. देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कुडी आनी रक्ताच्या मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक साशणीक जिवीत मेळो. सोम्या जेजू क्रिस्ता जिवा देवाच्या पुता बापाचे कुशा प्रमाणे पवित्र आत्म्याच्या सहाकारान तुज्या मरणा वरवीं संवसाराक तुवें जिवीत दिलें. ह्या तुज्या भोव पवित्र कुडी आनी रक्ता वरवीं सगळ्या म्हज्या खोटेपणांतलो आनी सर वायटांतलो म्हाका निवार आनी सदांच तुजी आज्ञा पाळूंक म्हाका आदार दी. तुज्या सरशिलो वेगळो सरोंक हे दिस म्हाका निर्मी नाका. मोगाचेनो हो जावन आसा जेसू. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सर सुभागे. सोम्या तुवें म्हज्या भितर देवा म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. जेसू जेसू तो येतो दितो तुझी ससाय. जेसू जेसू तो येतो दितो तुझी ससाय. ओजा सायबा देव तो मोसो तुका हांव अत्रेकता. तुज्या येण्या आत्मो मोसो निरंतरी रक्ता. सुकोटीच्या बेटा परी जीहो राखो आसा. तुझे दिशगाळ देखच्याक सोम्या तुझी सकल महिमा. जेसू जेसू तो येतो दितो तुझी ससाय. जेसू जेसू तो येतो
देतो तुझी ससा मुझा जीवा प्रासडदिक तुसो हाव मो करता ओंटार मोजा स्तुती तुझी सदाने हाव गायता जालय सोम्या मोस आगार तुझे काय ओलास्ता उजव्या हातान धरलाय माका सावले तुझ्या रक्ता जेसू जेसू तो काय येताय येतो देतो तुझी ससा जेसू जेसू तो काय येताय देतो देतो तुझी ससा पोयनारीसा या संसाराची येम तुवे माका विस्ता देवाचे राग या संसारांगासो तुवे माका दाटला आराधिता तुझी स्तुती गायता तुमकां म्हाका मेळटा आशें रगता तुका राखून रावता तूं एक काळजां सदा जेसू जेसू तुमकां येताय येतो देतो तुझी ससा जेसू जेसू तुमकां येताय येतो देतो तुझी ससा तुया सर्गींच्या बापा तुझ्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बोल दिताय आमच्या सक्तकाये लागून परतून परतून आमी पडटा तेन्ना ह्याच बोळान तूं आमकां दयेन उबार आनी सांबाळ असो ह्या जेवणांत आमकां मेळटा तो सडवणेचो फळ आमच्या जिणेच्या सालींत आमी भोगिसो आनी दाखयसो कर हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसूं तुमच्या सवे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वसनेयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाची वळख ही तुमी घेवची रिशाल लोबो ब्रह्मावार तशेंच जॉर्ज मेंडोन्सा पांगळा आवरील मतायस मोडूबिद्रे शारोन कालमाडी अनिता कणजार दयकर मुखार या कणीचे माळे तुझ्या भुरग्यांपासून वेनती कणीचे माळे तुझ्या भुरग्यांपासून वेनती कणीचे माळे
तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. हे भोव नितळी अवकारी भोव बगेवंत त्रिंदादीन जेजूची भोव निर्मळ आवय जावंक ससन जावन तुका विसरून काडली. देवपुताक तूं गर्भे समावच्या वेळी तुका बगला अदीक वर्ता आनंदाचो उडास करूंक तूं म्हाका फावो कर. म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तोच आनंद परतान तुका दिवंक आनी तो आनीकय चड वाडोवंक हांव भोव चड अत्रेकतां. हे दुखेस्तांचे भोव मोगाळे माये तुज्या आनंदाचो भक्तीन उडास करतल्यांक तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाटय. तुज्या देवपुताचे अपरिमीत काकुळटीचेर पातयोन आनी आमी मागले आमकां मेळटलें म्हणल्यार बसवणाचेर बरवसून आनी तुज्या बळवंत ससायेच्या आदारार हुंदोवन भोव खालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतां. ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे पासत विनाती कर. देवाची बगेवंत खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळशे कर. नातर म्हाका अदीक गरज अशे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नोवेनांत हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. ते सावा ह्या परी आसात बरी भलायकी मेळोवंक, परिक्षेन बरे मार्क्स मेळोवंक, नर्सींग परीक्षा पास जावंक, बरें काम पर्मनंट विजा मेळोवंक, कुटुंबां शांती समाधान लाभोवंक, दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवंक, मेडिकल परीक्षा पास जावंक, वडिलांक मान दिवन चलोवंक, भुरग्यांनी घरांत उपजल्ली लढाई झगडे रावून शांती समाधानान जिवंक, वर्टिको सायनस मायग्रेन गूण जावंक, काम पर्मनंट जावन कॉन्ट्रॅक्ट सर्टिफिकेट मेळोवंक, पांयाचे गांठी दूख गूण जावंक, डिप्रेशनांतल्यान भायर येवंक, BP, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, युरीक एसीड नॉर्मल येवंक, आमाल पिवणे सोडोवंक, वायट इश्टागा सोडोवंक, फुलां झाडांनी बरीं फुलां जावंक, प्रोस्टेट कॅन्सर ऑपरेशन बरें जावंक, जर्मनी, UK, अमेरिका विजा मेळोवंक, दिल्ले पयशे भांगार पाटी मेळोवंक, पेंगटाची दूख, पाट दूख गूण जावंक, लिव्हराची पिडा गूण जावंक, बरी सैरीक मेळोवंक, शेळ कोंकली ताप गूण जावंक, भुरग्यांचो हट राग पयस वसोंक, ताळो सुटोवन उलोवंक फावो जावंक, कान आयकूंक, किडनी स्टोन गूण जावंक, थायरॉयड पिडा गूण जावंक, गॅस्ट्रीक पडकांनी गूण जावंक, घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वसोंक, काजारी जोड्यांनी मनस्ता पयसकान मोगान जियोंक, बावळो दूख गूण जावंक, युट्रसांतलें सिस्ट गूण जावंक, हार्टाची दूख गूण जावंक, कोर्ट केस बऱ्यान इत्यार्थ जावंक, भुरग्यांनी देवबिरांतीन वाडोवंक, पांयांच्या शिरेन जाल्लो गाय गूण जावंक, हाताक जाल्लो मार गूण जावंक, भुरग्यांचें देणें लाभोवंक, वायट उलोवणें सोडोवंक, खातीची एलर्जी गूण जावंक आनी कामांत प्रमोशन मेळोवंक. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, ह्या तेसावांक आमची तेसावां आमी मेळोवया आनी मोरया माये लागी आमी मागया. तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मरिफात तुज्या मध्यस्थिकेंतय म्हाकाशची वर्ती पातयणी उसारूंक हांव खुशी व्हरतां. तुजो दैवीक पूत तुज्या कुशींत आसतना ताणें तुज्या कथावीण काळजान पेटयला सैंबावर्त्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. हे म्हज्या मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां. नमान बरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजू. बगेन ती मरिये देवाचे माये आम्हा पप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजू. बगेन ती मरिये देवाचे माये आम्हा पप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. ये देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम. गब्रियल बडव्यान पयिल्ले पावटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कुरपेन भरलेले म्हणल्यार प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गींच्या आनंदाच्या कुरवांत सबार परजळीक मोत्यां ते जावं दीत म्हूण हांव खुशी व्हरतां आनी संवसाराची अंत पर्यंत ती परजळांत वाडोवन दीत म्हूण अत्रेकता. हे दुखेस्तांच्या बुजवणे देवाचो पूत मनीस जातना तुका भोगला वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. तुज्या पदवेदार मध्यस्थिके मारिफात जोड दी म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागुल्लो कुरपा आनी उपकार
ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां. तुज्या मनाक येदोळ पर्यंत मनशांनी केल्लीं सर बरीं कामां जेजूच्या मोवाल काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटिल्लें. ह्या मोगा पासत भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परत येवन मागतां. आयकपण म्हजी कालते मागणी आनी जोड दे म्हूण हांवें मागचे उपकार. आमेन. सोमयेच्या नांवी आमचो आदर. ताणे रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी भोग तुजे ते पावोवन दी. सोमी तुमच्या सोवे आसूं. तुमची सवय आसा. प्रार्थुया. ये सोम्या कुडीच्या पिडेन कश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रचयल्या आत्म्यांक सवकासाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साल तांणी बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. काकुलदार सोम्या बावर्तच्या भुजोंडदारा तुजी मेत मेर नातलेल्या दयेळाय लगे आमी मागतां. दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली सिमोनच्या मांची तांची तूं बिरमत पाव ये सोम्या आनी आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेताय आनी राज करताय सश्णाच्या सश्णाक. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सोवय आसूं तुमकां राखूंक, तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक, तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक, तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक, तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जियेता आनी राज करता सश्णाच्या सश्णाक. आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಯೋಗ್ಯನೆಂದು ನನ್ನ ಕರೆತದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲವೇ. ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಯೋಗ್ಯನೆಂದು ನನ್ನ ಕರೆತದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲವೇ. ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ ಕೃಪೆಯೇ. ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ ಕೃಪೆಯೇ. ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನ ಬಲದಿಂದಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನ ಬಲದಿಂದಲ್ಲ. ನನ್ನಿಲ್ಲಿರದೆ ಉಸಿರಾಡುವುದು ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲ್ಲ. ನಾ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿರದೆ ಉಸಿರಾ
ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲ್ಲ, ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ ಕೃಪೆಯೇ, ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ ಕೃಪೆಯೇ, ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸುವಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ, ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸುವಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ನನ್ನ ಮನೆಯಾಗಿರುವುದು ನನ್ನ ಆದಾಯದಿಂದಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ನನ್ನ ಮನೆಯಾಗಿರುವುದು ನನ್ನ ಆದಾಯದಿಂದಲ್ಲ, ನಾ ಹತ್ತಲಾಗದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ದು ನನ್ನ ಬಲದಿಂದಲ್ಲ, ನಾ ಹತ್ತಲಾಗದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕತ್ತಿದ್ದು ನನ್ನ ಬಲದಿಂದಲ್ಲ, ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ ಕೃಪೆಯೇ, ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ ಕೃಪೆಯೇ. ಅದ್ಭುತ ಸವೆ अंक्वर मोरी आशीर्वादी आमका जेजूच्या बोबोईत कालसा आमा सर्वांक दितोचे आशीर्वाद. भलायकेचे माये अमावस्येत विनंती कर, धैर्य सुकरा अमावस्येत विनंती कर, तुम्ही समेस्त बडव्यानो आणि भक्तानो अमावस्येत विनंती करा. भाग्यवान कुसाचे कृपे निवारक आमच्या देवा आमच्या दुश्मनातली बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.